Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 दोन पळया एक ल्हानशें स्वागणें करूया. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगला बापा, मोगला जेसू, मोगला पवित्र आत्म्या. तुका दिन वाचता ह्या दिसा खातीर आनी तुवें आमकां ह्या जाग्यार ह्या वेळार तुजें सरशीं आपोवन हाडलें देखून आमी आयल्या तुजी वळख घेवंक, तुजी जाणवाय घेवंक, तुजे कडल्यान शिकोंक. जे भाशेन ल्हान भुरगीं आपल्या मायपायच्या आसन्यान वेतात, तेच परी आमी तुजेशी आयल्या मोगला बापा. कित्याक तुवें आमकां तुजीं भुरगीं म्हूण पाचारलें, कित्याक तुवें तुजो मोग आमकां दिलाय आनी तुजें सुबावपणी जिवीत जिवंक तुवें आमकां तुजे सरशीं आपयलें. आनी ह्याच जिविताची शिकवण आनी समजणी घेवंक मोगला बापा आमी तुजे कडेन आयल्या. तुजे वेंगेन तूं आमकां घेताय, तूं आमकां राखताय, तूं आमकां सांबाळटाय. म्हणून आमी तुका दिनवासता. ह्या वेळार तूं आमचे सांगाता आसाय म्हणून आमी बाबार दवरता. ह्या वेळार तूं आमकां शिकयताय, तूं आमचे कडेन उलयताय म्हणून आमी भावार दवरता. तुवें आमचें मन तुजें उतर आयकूंक आनी आपणावंक आमचें मन तुवें उगडें केलाय म्हणून मोगला बापा आमी तुका दिनवासता. तुजें उतर मोगला बापा एक बीं आमच्या जिवितांत आनी हें बीं तूं आमच्या जिवितांत ओंपताय. आनी जें बीं तुज्या उतराचें तूं आमच्या जिवितांत ओंपताय ताचें पीक भरपूर. आमच्या जिविताच्या दर एक भागान तुज्या उतराचें बीं जें तूं ओंपताय तातूंत आमकां सुबावपणी पीक मेवता. खुशालकायेचें पीक, शांतीचें पीक, मोगाचें पीक, बोगसण्याचें पीक तुज्या उतरांतल्यान मोगला बापा आमकां मेवता. आनी हाचे पासत आमी तुका दिनवासता. आमी तुका दिनवासता पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत, जो पवित्र आत्मो आमचे भितर रावून आमकां तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक आदार करता. तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां तो शिकयता आनी तुज्या उतराची समजणी आमकां दिता. तुका दिनवासता. होच पवित्र आत्मो ह्याय वेळार आमचे सांगाता रावून आमकां शिकयता आनी आमचे कडेन उलयता. हें मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां कोणाक जेवी वचची ना, धरून म्हाका. प्रेज गॉड. पयले सुवातेर आमी सेशन शिकोवन स्टार्ट करच्या पयलीं आयज थोड्यो उचारण्यो केल्या आनी दर एक आयतारा करता. त्यो उचारण्यो कित्याक लागून आमी करता काय? आमी म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक, रागाक, चामटेपणाक, किमटेपणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, कित्याक हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. असल्यो जायत्यो उचारण्यो आमी करता. हांगासर शिकोंक येता पळय तेन्ना, घरा कडेन आसता पळय तेन्ना, वो आमच्या पर्सनल टायमान केन्नाय जावं. कित्याक लागून आमी त्यो उचारण्यो करता? कित्याक लागून आमी म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताची कूड, आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर? कित्याक लागून आमी करता?
आमी संवसारान रावता, संवसाराची चिंतना येता. ओके, प्रॉब्लमां येता तरेतरेची. तर त्या प्रॉब्लमांतल्यान जेजून आमकां ज्यो भासावण्या दिला त्यो आमी उचारता. पूण कितें फायदो आहा तातूंत? ब्रदर सांगता हा फायदो. प्रेज गॉड. पूण फायदो कितें? भावार्थ येता. कोणें म्हणलें? भावार्थ येता. ओके, उचारण्यो करून भावार्थ येता. ओके, प्रॉब्लेम सॉल्व जालो म्हणटोच भावार्थ येयलो. आमचे ओके, तूं म्हणूंक सोदताय ते उच्चारता तेन्ना एक धीर कहो मेवता. देवाचें उतर बी. तर आमी ह्यो जेन्ना उच्चारण्यो करता तेन्ना आमी एक बी ओंपता कशें तें म्हणूंक सोदताय तूं? कितें तर देवाचें उतर बी म्हणटा. ओके, सो ओके, जरी तर कोणाच्या जिवितांत दुयेंस आहा आनी ती मेडिसीन घेता, वखद घेता, तेच परी जेन्ना देवाचें उतर ती उचारतात तेन्ना ती तेच मेडिसीन कशें देवाचें उतरूय तांच्या जिवितांत जाता, एक वखद कशें तें म्हणूंक सोदताय. ओके, आनी कितें फायदो आहा? आनी कितें फायदो आहा? जालें, इतले फायदो? We do so every time we do these confessions. Why do we do those confessions? What's the benefit of doing those confessions? We stay if we when we do the confessions we stay connected with God. Okay, देवा सांगाता एक सोंबोन जोडून रावता. देवा बराबर आनी देवाच्या उतरान. देव आनी ताचें उतर सेपरेट न्ही. You said something? आमचो भावार्थ वाडूंक टू इनक्रीज आवर फेथ. ओके, प्रेज गॉड. आनी कितें आहा? देवाच्या उतराची आनीक समजणी मेवता. वी गेट मोर नॉलेज अँड मोर अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ड. ओके, थँक यू जीसस. आनीक कसलो फायदो तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभवलो? वायट आमचेर येना जेन्ना आमी कन्फेस करता तेन्ना. ओके, त्या कन्फेशनांतलें जें बरेंपण आहा तें आमच्या जिवितांत येता आनी वायट कितें येवपाचें आहा तें पयस जाता, पयस रावता. प्रॉब्लेम कसलेय जावन प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. ओके, थँक यू जीसस. जायते आन्सर. आतां तुमी जे सगळे आन्सर सांगले ते तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभवले आसतले. जेन्ना देवाचें उतर आमी घेता, आतां हे पासून आमी जितली कितें उच्चारणी केल्या ह्या वेळार 5 मिनटां फाटीं आमी म्हणलां हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. सैतानाक, दुयेंसाक, रोगाक, रागाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. ही सगळी जी उच्चारणी आमी करता ती आमच्या मनांतली न्हू. करेक्ट? ती आमच्या मनांतल्यान आमी घडोवन हाडूंक ना. ती देवाचेंच उतर तें आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता. हालेलुया. आनी हाचो फायदो जावन आसा पयले सुवातेर आमचो भावार्थ वाडटा. आमकां देवा सांगाता जो संबंद आसा तो घट धरून आमी जियोंक आमकां आदार जाता. जें कितें आमी उच्चारता तातूंतलें जें बरेंपण आहा तें आमच्या जिवितांत आमकां अनुभवूंक मेळटा. आमी जरी म्हणटा सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रागाक, रोगाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना, जाल्यार तें जें बरेंपण आमी आमच्या जिविताचेर उलयता तेंच आमकां आमच्या जिवितांत अनुभवूंक मेळटा. आनी तुमी हें तुमच्या जिवितांत जायत्या घडयांनी अनुभवलां आसतलें. जेन्ना जिवितांत प्रेशर येता, कसलो प्रॉब्लेम येता आनी तेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान तें देवाचें उतर उच्चारता तेन्ना त्या उतरान जें बरेंपण आहा
ते आमच्या जिवितांत येता आणि त्या बरेपणांतल्यान जो प्रॉब्लेम आसलो, जो प्रेशर आमचे अगेन्स्ट आयल्लो, जो टेस्ट आमचे अगेन्स्ट आयल्लो, जी 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 सैतानाची मांडणी आमचे अगेन्स्ट आयल्ली, ती त्या देवाच्या उतरांतल्या बरेपणांतल्यान ती पयस ते वायट जे आमचे अगेन्स्ट जाता ते पयस जावन वता. हालेलुया. आतां हें सगळें जावंक पावता कित्याक देवान हो सिस्टम संवसारान आमच्या जिवितांत तो सिस्टम थाऱ्यार घातलेलो आहा आनी तो सिस्टम आमच्या जिबेन और आमच्या उतरांनी पदवी हा ताजो सिस्टम, ताजो लॉ, ताजो लॉ, ताजो कायदो. येस, लॉ, कायदो. तो कायदो ताणें आपले संवसारान आमच्या जिवितांत थाऱ्यार घातलेलो आहा. तो म्हणटा तो आमचे जिबेन आमच्या उतरांनी जी पदवी हा पळय ताचो. आतां उतरां आमी सगळीं जाणो कितली इम्पॉर्टंट पळय ती. पळय दिसांतल्यान आमी हजारांनी उतरां उलयतले आनी त्या उतरांचो महत्व आमी जाणो. पळय प्रोवर्ब्स 18:21 आमी सगळीं जाणो. प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. द पावर ओवर लायफ एंड डेथ, life and death is in the power of our tongue. तर आमची उतरां इम्पॉर्टंट. पूण आमी एक समजून घेवंक जाय की जी उतरां आमी उलयता दे आर कंटेनर्स. कंटेनर म्हणजे कितें जाणा, एक बॉटल इमॅजिन करात, वॉटर बॉटल. ओके, ती वॉटर बॉटलीचो वालोर कितें? वॉटर बॉटलीचो वालोर तातूंत भितर कितें आहा ताजे प्रमाणे. वय न्हू, सेम वॉटर बॉटल. ओके, प्लास्टीक वॉटर बॉटल 1 लिटराची येदी येता. जरी तो तातूंत उदक आहा जाल्यार तिचो प्रायस कितलो जाता? 1 लिटराची 20 रुपया. वय, पूण जरी तो तें उदक भायर काडलें तिचो वालोर कितलो उरता? काय ना न्हू. स्क्रॅपाक दिलो कितलो मेळटलो? 8 आणे. प्रेज गॉड, काय वालोर ना न्ही ताजो. सो आमची उतरां ते भाशेन, त्या उतरांनी जे कितें आमी कॅरी करता ते उतरां एक कंटेनर, ते बॉटली भाशेन. त्या उतरांनी आमी कितें घालता तातूंतल्यान त्या उतराचो वालोर कळटा. जरी तर बॉटल जरी एम्प्टी आहा कांयच वालोर ना तेका. जरी त्या बॉटलीन उदक घातलें जाल्यार मे बी ताजो वालोर 20 रुपया जाता. वाडोवन करून केलो जाल्यार एक थोड्यो बॉटली आतां उदकाच्यो येता 50 रुपयांचे पासून. वय, तेच बॉटलीन आनी कितें घातलें, काजूंचे सीजन आसता तेन्ना तेच बॉटलीन आमी निरो घालता, तेच बॉटलीचो कितलो वालोर जाता? 150 रुपया. तर ते बॉटल, ती बॉटल एक कंटेनर, पूण ते बॉटलीन भितर कितें वता ताजे प्रमाणे त्या बॉटलीचो वालोर डिटर्मिन जाता. तेच भाशेन आमची उतरां. ओके, आमची उतरां जेन्ना आमच्या उतरांनी देवाचें उतर मिक्स जाता तेन्ना आमच्या उतराचो वालोर वाडटा. तेन्ना आमच्या उतराचो वालोर वाडटा. आतां आमची उतरां जरी कंटेनर जाल्यार आमच्या उतरांनी त्या कंटेनरान आमी कितें तरी घालूंक जाय. आनी दिसपट्टी उतरां जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या उतराच्या कंटेनरान, जरी तर आमी 10,000 दिसाक उतरां उलयता, त्या सगळ्या उतरांनी आमच्या त्या उतरांच्या कंटेनरान आमी चॉयस आमचे लागीं आहा. एक तर आमी भावार्थ घालूंक जाता, ना जाल्यार हुस्के, खोंती, ऑल द फियर्स, all our doubts, all our worries, anxieties, curses for other people, curses over our own life, all of the negative things that we see and hear, we can put those. The words are containers. Whatever we speak, they are containers. Now we have to decide, what are we filling in those containers? Are we filling faith in the container of our words, or are we filling fear, worry,
and curses. That is a reflection that each and every one of us has to do. Law आमकां सगळ्यांक खबर हा की आमच्या उतरान कसली पदवी हा, that there is power over life and death in our own tongue. But जेन्ना आमी दिसपट्टी जिवीत चलता तेन्ना हें आमच्या शिंतिदान उरोना जावन we feel all the fears, worries, all of the negativity that we see with our eyes, that we hear with our ears, we fill all of that in our containers. Even when we say, कांयच समजना कितें करूं पळय तें, नाका म्हाका हें आनी सिट्युएशन जायना म्हजे लागीं सोंसूंक आनी. When we say all these words, what are we filling those words with? जेन्ना आमी म्हणटा हें आनी सोंसूंक जायना म्हजे लागीं, नाका म्हाका ह्या सिट्युएशनान आनी रावपाक, भायर सरोंक जाय, केन्ना काल भायर सरोसो जाला, सोंसूंक जायना म्हजे लागीं. आमची जी उतरां आहा, what are they carrying? Are those words of faith? ती भावार्थाची उतरां न्ही न्हू. जेन्ना आमी म्हणटा जायना आमचे लागीं सोंसूंक आनी हें सिट्युएशन, तातूंत भावार्थ खंय आहा? हाच्या उतरान भावार्थ आहा, पूण जी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येता की आमी म्हणटा जायना हें सोंसूंक आनी म्हजे लागीं, आनी त्या उतरांनी भावार्थ आहा? वय देवाच्या उतरान भावार्थ आहा खरो, पूण जेन्ना हांव म्हज्या तोंडांतल्यान म्हणटा की हें आनीक जायना म्हजे कडेन सोंसूंक, तेन्ना त्या म्हज्या उतरांनी भावार्थ आहा? ना न्हू. म्हज्या उतरांनी भावार्थ ना. म्हज्या उतरांनी कितें आहा? वीकनेस. आमचें वॉट इज वीकनेस इन कोंकणी? आमची अस्कोताय आमी उलयता. पूण जोरी तर त्या तोंडांतल्यान, त्या जिबेंतल्यान आमी भावार्थ जोरी उलयल्लो जाल्यार आमी म्हणटलें आहलें म्हजें बळ जावन आसा म्हजो सोमी क्रिस्त. हें म्हज्या बळांतल्यान हांव हे सिट्युएशनांक फेस करिना. जेजू क्रिस्ताचें बळ म्हजे भितर आहा, जेजू क्रिस्ताची जाणवाय म्हजे भितर आहा, जेजू क्रिस्ताची गोठाय म्हजे भितर आहा, ताणें म्हाका जैत दिलां. ही सगळीं भावार्थाचीं उतरां. आतां कसलीं उतरां? भावार्थाचीं उतरां आमी उलयता, भिरांतीचीं उतरां आमी उलयता, तें आमच्या हातीन आहा न्हू. कित्याक देव आमकां फोर्स करून फोर्सफुली आमच्या तोंडान उतरां केन्नाच घालचो ना. फोर्सफुली देव केन्नाच आमच्या तोंडान उतरां घालचो ना. हें आतांच न्हू, संवसाराचे रचनेंतल्यान ताचो सिस्टम सेम आहा. वर्ड्स आर कंटेनर्स. Now it is the choice is in your hand, is in my hand, is in everybody's hand. What we fill in those containers: faith, fear, worry, anxiety, curses. What we fill, the choice is in our hands. Yeah. Now we realize the importance. But to speak faith-filled words, is it easy? सोंपें तें. आमी म्हणटा भावार्थाचीं उतरां उलोवंक जाय, भावार्थ उलोवंक जाय, जें दिसता तें उलोवंक फावना, जें दिसना तें उलोवंक जाय. पूण सोंपें तें कितल्या जाणांक सोंपें? एकल्याचो आयत वयर येवंक ना. सो सगल्यांक खंयसर ना खंयसर तें कठीण लागता. तें कठीण लागता कित्याक जाणो? कित्याक आमचें जिवीत न्हू, एक आमचो भावार्थ न्हू, आमकां ती एक लायफस्टायल जावंक ना. जेन्ना आमकां कितें एक ती लायफस्टायल जाता, ती संवय जाता, ती एक हॅबीट कशी जाता, तेन्ना आमकां कितें डिफिकल्ट आनी लागना न्हू. पयले सुवातेर बायक चलोवपाक वा कार चलोवपाक जेन्ना स्टार्ट केल्लें, पयलें फस्टूच कार स्कूटर हातीन घेतल्या तेन्ना सारकें इजी जाल्लें. पयलें मातशें हालोवंक जाता न्हू, पयलें मातशें हालोवंक जाता. केन्ना कोण पडटाय बी, कार हिंचो वचून रिवर्स घेतना लागताय बी. पयलें मातशें डिफिकल्ट जाता. पयलें आतां मातशें हालतात, सगळे वाटेन पळयता, गाडी चलयतना फुडल्यान पळयता, सायडीक पळयता कोण येता. कित्याक तितलें आमकां तें कॉन्फिडन्स आसना.
पूण जितले आमी तें सुबेज कोत्ता, सुबेज एवरीडे गाडी भायर काडून गाडी चलयता, तितली तितली ती सुबेज हातीर येता, तितली तितली ती सुबेज हातीर येता. आनी जावं 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, कॉन्फिडन्स आमचें वाडत रावता. जे आमी पयल्या दिसा जे भाशेन चलयतालीं तेच भाशेन 2 म्हयने उपरांत चलयना. 2 म्हयने उपरांत जे कॉन्फिडन्स आहलें तें 2 वर्सांनी सेम कॉन्फिडन्स उरना, तें आनीक वाडटा. तितली ती सुबेज संवय जाता आनी तितलें तें मोटर चलोवपाक, स्कूटर चलोवपाक आनीक इजी जाता. सेम भावार्थ. तें मोटर चलोवपाक 2 वर्सां उपरांत जरी तर एवरीडे आमी चलयलो तें संयेर पडटा. आमकां आनीक चिंतोंक पडना की अरे लेफ्ट घेतलो जाल्यार कितले फुडें वचोंक जाय, कितले फाटीं रावपाक जाय. ब्रेक मारतलो जाल्यार कितली पयलीं मारूंक जाय ओ कितले सेकंड धरूंक जाय, आमकां तें चिंतोंक आनी पडोंक ना. ऑटोमॅटिकली येता तें. कित्याक तें गाडी चलोवपाचें सारकें हातीर बसलां, तें आमचें संयेर पडलां, आमकां ताची संय जाल्या. सेम जावंक जाय आमचो भावार्थ. आमकां जायते फाटी आमची मिस्टेक जाता केन्ना, जेन्ना आमी चिंता की भावार्थ म्हणजे ओके स्पेसिफीक ओकेजनाक, स्पेसिफीक सिट्युएशनानूच अप्लाय करूंक जाय. That we have to apply faith in only a specific situation. When a problem, we see a problem, that time only we have to think of applying faith, applying the word. When we see somebody sick, that time only we remember faith. Okay, we need to confess. We need to say 1 Peter 2:24. That time only we think of it. But the problem happens when we don't treat that faith as a lifestyle that we have to build. Because भावार्थ स्पेसिफीक सिट्युएशनाक आमकां अप्लाय करपाक इजी जातलें जेन्ना आमच्या मनान 24 वरां भावार्थूच घुंवता न्हू. जरी तर मनान आमच्या 24 वरां एक वस्त घुंवता जाल्यार ताजेर आमची एक्शनाय, आमकां डिसिजनाय घेवपाक इजी जाता. तेन्ना आमकां चिंतोंक पडना की ओके ह्या सिट्युएशनान म्हाका भावार्थ अप्लाय करूंक जाय, ह्या सिट्युएशनान म्हाका वर्ड अप्लाय करूंक जाय, चिंतोंक पडना. पूण एक तर तें संयेर पडलें जाल्यार ती आमची एक लायफस्टायल जावन वता. एवरी सिट्युएशनान आमचो फर्स्ट थॉट येता उतराचेर. प्रॉब्लम दिसलो आमचो फर्स्ट थॉट येता उतराचेर. जायते जाणां जायते फाटी तुमीच पयलां आसतलें. ओके, साम 91 सारकें बायहार्ट जालां. साम 91 मोनान घुंवलां. साम 91 कितें आहा वर्स 1 to द लास्ट वर्स कितें आहा, कसल्यो प्रॉमिसीस आहा, सगल्यो बायहार्ट जाल्या. जेन्ना कितें प्रॉब्लम येता इमिडिएटली साम 91 मोनान येता न्हू. इमिडिएटली साम 91 मोनान येता नो. आतां बायक चलयता ओ कार चलयता, बेदेक फुडल्यान ट्रक येयलो, immediately Psalm 91 मोनान येता. Thank you Jesus that you put angels charge over me to protect me. Immediately the protectionाच्यो ज्यो promises आहा त्यो मोनान येता. देरेपेन फुडल्यान ट्रक येयलो ओ फुडल्यान आनीक कसलें मोटर येयलें रॉंग डिरेक्शनांतल्यान, immediately we say thank you Jesus that you have protected me. Why? Because the Psalm 91 घेवन आमी इतलें आमच्या मोनान तें घुंवलां तें सारकें आमच्या मोनान बसलां की आमी जेन्ना एक डिफिकल्टी येता और एक डेंजर कहो येता कहो दिसता आमकां, आमचें मन आनीक खंयसरूच वचना, पयलें येता द Psalm 91 and the promises that God has made to us regarding our protection. That is an example. Now, can we do that in every situation of our life? Ki कसली difficulty येवं, कसलें situation येवं, we know exactly what the word says, and our mind first goes to that promise. That is when that faith becomes a lifestyle. तेन्ना ती faith तो भावार्थ आहा ती एक लायफस्टायल जाता. लायफस्टायल म्हणजे कितें कोंकणीन? So okay, habit. लायफस्टायलाक आनी कितें उतर आहा? कितें म्हणलें? हॅबिट. ओके, एक हॅबिटूच कशी धरयाचो. ओके, म्हणजे आमचें मन एक चाल या सो ती आमची चालूच जाल्या. भावार्थ म्हणजे आमची ती चालूच जाल्या. दर एक सिट्युएशनान आमचे इमिडिएटली एक कितें आमची चाल जाली जाल्यार तें
ऑटोमॅटिकली आमचो रिस्पॉन्स ते चाली प्रमाणे जाता. पूण जरी तर तो भावार्थ आमचो चाल ती आमची जाली जाल्यार कसलेय सिट्युएशन येवं आमचे इमिडिएट रिस्पॉन्स त्या भावार्थाचो जातलो, कित्याक ती आमची चालूच जावन गेल्ली आहा. आतां चाल आमी जाय तें कितें करता ऑटोमॅटिकली तें आमकां येता, कित्याक ती आमची भुरगेपणाच्यान चाल जावन गेल्ली आहा. येस, आमी आतां भुरगेपणाच्यान घरांतली भायर सरतना उमावंक येताले पळय न्हू, कित्याक ती आमची चालूच जावन गेल्ली आहा. सेम भाशेन जितले सुबेज आमी करता, पयलें आमकां उगडास सुचतालो उमाक घेवपाक ना न्हू, आल्ताराक कोण आमकां रिमायंड करचें पडटालें. या मामी डॅडी रिमायंड करतालीं आल्तारा बारी उमाक घे, भायर सरलीं उमाक घेवंक विसनासतना गेटी भायर पावलीं तेन्ना पासून रिमायंड करता उमाक घेतलोय ना. मागीर उमाक घेवपाक परतून भितर उमाक घेवन भायर सरतालीं. पयलें डिफिकल्ट जातालें. मागीर एक पाट संयर पडलें, कोणा उगडासांनी करूंक पडोंक ना न्हू, कित्याक ती उमाक घेवपाची आमची जाल्ली एक चाल, ऑटोमॅटिकली तो बिहेवियर येता. तेच भाशेन जेन्ना आमी दर एक सिट्युएशनान भावार्थ आमची चाल करता तेन्ना आमकां तो भावार्थ आमी खंयच्या सिट्युएशनान अप्लाय करूंक इजी जाता. सो ती जरी तर आमी आमचो भावार्थ आमची चाल करतले जिवितान आमच्या चाल करतले जाल्यार आमकां थोड्यो वस्तू करूंक गरज. ती चाल बेश्टीच जावन येना न्हू, बेश्टीच जावन येना. उमा बसून घेवपाची चाल पयलें शिंदीत धरचो पडटालो, कोणें रिमायंड करचो पडटालो वय. तेच भशेन आमचो भावार्थ. आतां तो भावार्थ आमची चाल जावंक जाय, कित्याक जरी तर तो भावार्थ ना जाल्यार भावार्थाची उतरां खंय येतलीं तोंडांतल्यान. कित्याक पळय जेन्ना आमी पयलें कितें म्हणलां, जेन्ना कितें प्रॉब्लेम येता, जेन्ना कसले त्रास येता, जेन्ना कसलो चॅलेंज येता तेन्ना आमी ह्यो उच्चारण्यो करता, कित्याक ती जावन आसा भावार्थाची उतरां. जरी तर भावार्थूच चाल जावंक ना जाल्यार भावार्थाची उतरां येवपाक इजी जायना न्हू. पळया कनेक्शन पळयात, भावार्थाची उतरां आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय. पूण जरी तर आमी भावार्थाची उतरां उच्चारतलीं जाल्यार तो भावार्थूच आमच्या जिविताची चाल जावंक जाय. आनी जरी तो भावार्थ आमच्या जिविताची चाल जातली जाल्यार आमी तो भावार्थ आमचो खंय आहा, भावार्थ तो आमच्या मनान ना, भावार्थ आहा तो आमच्या काळजान. काळीज म्हणटा एक्चुअल काळीज न्ही, दॅट इज द when we say काळीज, when we say our heart, it is our spirit. It is our spirit. Yeah, we are not. How many parts do we have? We have 3 parts. First one is the body. Second is the soul. Third is the spirit. So first of all, we are the body, which has a soul, and then in that body and that soul we have a spirit. Yes? No? What? मातशें confusion कशें दिसता तोंडार, कितें जालें? Say it again. First of all, we are a body, we have a soul, and in that body and that soul we have a spirit. Yes. So why are you looking confused then? Thank you, Jesus. सारखें म्हणलें हांवें. Are we a body first? No, right? We are a spirit first. We don't have a spirit. We are a spirit. See, there is a difference. If we have a spirit, that means that comes secondary. But if we are a spirit, that means तो आमचो आत्मो जो आहा तो आमचें सारकें स्वयं. जरी तर आमकां आत्मो आहा जाल्यार तो आत्मो दवरपाक आमचे कुडीची गरज पडटा पळय. पूण आमचें एक्चुअल स्वयं म्हणटा तें आमचें आत्मीक स्वयं न्हू. कित्याक जेन्ना आमी मोडटा तेन्ना आमी कितें म्हणटा, आमी बॉडीक पळयता आनी त्या बॉडीक नांवान पाचारता. या वी कॉल इट द डेड बॉडी. आमी म्हणिना की जरी तर ओके
जरी तर ती बॉडी घरान हाडली आमी म्हणिना की ओके एक बेश्टें नांव घेता ओके जॉन म्हणून आहा कोण हांगा ना न्हू ओके जॉन जरी कोण ना न्हू कन्फर्म करता ओके जॉन जरी काल रातीक मेलो ओके आनी आयज घरा हाडटा सो आमी म्हणटा जॉनाक आयज घरा हाडटा ओ जॉनाची बॉडी आयज घरा हाडटा सो ते एक पार्ट जरी तो जीव ते कुडींतल्यान भायर सरलो ते कुडीक आमी आनी त्या नांवान पाचारिना ते कुडीक फकत आमी बॉडी म्हणटा सो ते नांव दिल्लें आहा तें कोणाक दिल्लें आहा ते नांव दिल्लें आहा तें आमच्या आत्म्याक दिल्लें आहा जरी तर आयज म्हजें नांव ब्रेंडन जाल्यार तें ब्रेंडन नांव म्हजी कुडीक दिवंक ना तें नांव ब्रेंडन म्हज्या आत्म्याक दिलां तुजें नांव लेगून तें नांव तुजे कुडीचें न्हय तें नांव तुज्या आत्म्याचें आतां कूड मरोन वेता पूण तो आत्मो जियेता कुडी बरोबर आत्मोय मरोन वचो ना न्हू सो जायते फाटी आमी कितें चिंता जेन्ना एक पार्ट मेलें जिवीत काबार एक पार्ट मेलें जिवीत काबार वय पूण मेल्या उपरांत जिवीत काबार जाता मेल्या उपरांत लेगून आमी जियोवपाक कंटिन्यू करता मोन्नान आमची कूड मरोन वेता पूण आत्मो जितो उरता आत्मो जितो उरता आनी आत्मो सासणाक जियेता तर जें आमचें नांव जावन आसा तें नांव जावन आसा आमच्या आत्म्याचें आनी आमी पयले सुवातेर एक आत्मो जो एके कुडीन रावता आनी जेन्ना ती कूड मरता तेन्ना ती कूड ह्या संवसारार उरता आनी जो आत्मो आमचो आहा तो आमच्या सारक्या घरा देवा कडेन परतून वेता तर आमी पयले सुवातेर आत्मो जो एके कुडीन रावता ओके आतां आमचो भावार्थ आहा तो आमचे कुडीन न्हू आमचो भावार्थ आहा तो आमच्या आत्म्याक आमचे कुडीक पळय आमकां सेन्सीस दिल्ले आहा ओके सो जरी तर आमी पयले सुवातेर आत्मो जो एके कुडीन रावता त्या दोनांचो कुडीचोय आनी आत्म्याचोय आपलो सेपरेट वावर आहा ओके ही न्ही की कुडीन रावता सो कुडीक कांयच इम्पॉर्टन्स ना कुडीक कांयच म्हत्व ना कुडीचें म्हत्व जे मेरेन आमी ह्या संवसाराक जियेता ते मेरेन त्या कुडीचें म्हत्व आसता कित्याक ते कुडीन आमकां दिल्ले आहा आमचे कान आमचे दोळे आमचे जीब आमचे हात आमचे पांय आमचे नाक सो हे सगळें आमकां दिल्लें आहा सगळे कुडीचे सांदे ते ह्या संवसारान आमी जियेतना त्या संवसारान बरे भाशेन जियोवपाक त्या संवसारान जो कोण आमचे सरभोंवतणी लोक आहा तांचे बराबर उलोवन करून रावपाक खावपाक पिवपाक ताका सगळ्याक आमचे कुडीचे सांदे दिल्ले आहा तेच परी जेन्ना आमचो आत्मो त्या आत्मीक सैमान जियेता तेन्नाय थिंगासर जो एक सांदो दिल्लो आहा बरे भाशेन ते आत्मीक सैमान आत्मीक वाठारान एक बरें जिवीत जियोवपाक तो सांदो म्हणटा तो आमचो भावार्थ जे परी आमचे कुडीन आमकां हात पांय कान दोळे दिल्ले आहा आमचे कुडीन ह्या संवसारान जियेतना एक बरें जिवीत जियोवपाक तेच परी एक आत्मीक जिवीत जियोवपाक जो सांदो दिल्लो आहा तो आमच्या भावार्थाचो आत्मीक जिवीत जियोवपाक आमकां ह्या हात पांयाची कान दोळ्यांची गरज ना जेन्ना आमी आत्मीक सैमान जेन्ना जियेता आनी चलता पळय तेन्ना पूण ते आत्मीक जिवीत जियोवपाक मेन सांदो म्हणटा पळय तो आमचो भावार्थ ओके आतां जे मेरेन आमी ह्या संवसारात जिते आहा तेन्ना दोनूय एक येता आमचो आत्मीक स्वयं एक जाता आत्मीक स्वयं येता आनी दुसरो आमचो हो संवसारीक स्वयं आहा तोवूय एके कडेन येवन दोनी बाराबर काम करतात कित्याक ह्या संवसारार आमी आहा म्हणल्यार हात पांय कान दोळ्यांची गरज आहा न्हू वय कोणाक जरी हात ना कोणाक पांय ना तांणी ह्या संवसारान जियोवपाक जायत्यो कितें डिफिकल्टी येता कठिनाय येता वय
सो ह्या संवसारात जियेतना देवान आमकां सांदे दिल्ले आहा ते सगळे आमकां एक बरें जिवीत जियोवपाक हेल्प करता. पूण ह्या संवसारात जियेतना ह्यो संवसार फकत आमकां दिसता आनी कितें आयकता ताजेर दवरलेलो ना न्हू. जो आत्मीक संवसार आहा, आत्मीक वाठार आहा, आत्मीक सैम आहा, तोवूय आसा. पूण तो आत्मीक वाठार, आत्मीक सैम पळोवपाक आमकां हे हात पांय, आमचे कान दोळे कांय फायद्याचे ना. कित्याक ह्या दोव्यांनी आमकां दिसता फकत ह्या संवसाराच्यो वस्तू. आत्मीक वस्तू आमकां ह्या कान दोळ्यांनी, हात पांयांनी एक्सपिरियन्स भोगूंक जायना. सो आत्मीक जरी वस्तू आमी पळयतले आनी अणभवतले जाल्यार आमकां आमच्या भावार्थाची गरज. आनी तातूंतच तो आमकां भावार्थ उजाराक पडटा. जेन्ना आमी म्हणटा की भावार्थ आमची ती चाल जावंक जाय, हाचो फायदो हो जाता की जे आत्मीक वाठारांत देवाचें जें सगळें बरेंपण आहा तें आमकां त्या भावार्था वरवीं अणभवूंक मेळटा. त्या भावार्था वरवीं अणभवूंक मेळटा. आनी हाका लागून मॅथ्यू 12:34 म्हणटा. कॅन वी हॅव मॅथ्यू 12:34? बिफोर वी गो देर आय एक ते वो कंटिन्यू करून दे. आतां हो जो भावार्थ आहा तो आमच्या काळजांत आहा, तो आमच्या आत्म्यान आहा. भावार्थ कुडीन ना, भावार्थ आत्म्यान आहा. It is in the spirit. When the scripture says, it says, faith is in the heart. Yes, faith is in our spirit. Where is faith? Faith is not in our body, no. We use the body to exercise faith, but faith is a spiritual organ. Faith is not a physical organ. Faith is a spiritual organ. We don't need faith to make sense of the things that we see. If I don't need faith to feel this table, right? Yes, but we have spiritual blessings, spiritual things like a healing, like a prosperity, like peace. All those I cannot touch and feel with. Can I feel the peace of God with my own hands? Yes, I can experience it by faith, but I cannot feel it with my hands. No. Can I see it with my eyes? No, I cannot see the peace of God with my own eyes, but I can experience that peace by faith. So that faith is a spiritual organ for us to experience the things of the spiritual, the spiritual blessings of God. Faith is a substance. That's a different thing. See, it's not black or white. No, there are multiple layers to it. Faith is a substance, yes, but faith is also a spiritual organ. And that is there in our spirit. Faith is there in our spirit. Now, if faith has to become a lifestyle, जरी तर भावार्थ आमची ती चाल जावंक जाय जाल्यार we have to take care of our spirit. जरी तर भावार्थ आमची ती चाल जातली जाल्यार भावार्थ आमच्या आत्म्यान आहा म्हणटोच आमी त्या आत्म्याचो कुयदाद घेवपाक जाय. पळय, जरी तर आमकां आमचे हात पांय कान दोळे बरे भाशेन चल्लेले जाय जाल्यार आमी तांचो कुयदाद घेता. पळय, बेश्टो ताचो नात मिक्सरान घालिनात न्हू, कितें जातलें? वी आर केअरफुल नॉट टू डू दॅट, नो, because it will harm our hand. We are careful. We are careful to do that. बिश्टीन स्टेप्स देंवता ना, दोळे धांपून आमी कोण स्टेप्स देवना न्हू, पडलीं जाल्यार हात पांय मोडोंक जाता. So we are careful to take care of these physical limbs and physical senses that we have, because they are there in our body. We are taking care of the body. Every day we eat, every day we drink. Why? Because we are taking care of the body. Now, if we have to build our faith, if we have to make the faith our lifestyle, then we have to take care of the thing where faith is, right? Which is our spirit, which is our heart. If we have to develop that faith, if we have to keep building our faith, if we have to make faith a lifestyle, we have to take care of the thing where faith is, which is our spirit. आमी आमच्या जे बरी आमी आमचे कुडीचो कुयदाद घेता, बरें जेवण जेवन टायमार उदक पिवन चलतना भोंवतना कुयदाद घेवन जे परी आमी आमची कुडीचो कुयदाद घेता तसोच आमी आमच्या आत्म्याचोय कुयदाद घेवपाक जाय. कित्याक त्या आत्म्यांतल्यान आमचो भावार्थ भायर सरता. जरी तर आमच्या आत्म्यान भावार्थ नात, फकत भिरांत भरल्या
कितें भायर सरतलें? भिरांत भायर सरतली. कित्याक आमच्या आत्म्यान फकत भिरांत भरल्या जाल्यार भावार्थांनी सोरोंक वाटूच ना. ताका लागून आमच्या आत्म्यानूय आमच्या आत्म्याचो कुयदाद घेवपाक जाय, कित्याक त्या आत्म्यांतल्यान आमचो भावार्थ भायर येवपाक जाय. आतां पळय, हांवें तुमकां सांगलेलें, जे मेरेन आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमचो तो आत्मीक स्वयंबूय येता आनी आमच्या कुडीचो हो फिजिकल स्वयंब आहा तोवूय येता, आनी दोनी बाराबर काम करता. आतां जरी तर आमचो भावार्थ वाडटलो, आमी आमच्या आत्म्याचो कुयदाद घेवपाक जाय. ओके, आमी आमच्या आत्म्याचो कुयदाद घेवपाक जाय. पूण जरी तर आमी आमच्या आत्म्याचो कुयदाद घेतले जाल्यार आमकां आमच्या कानांची आनी आमच्या दोळ्यांची गरज. आमकां आमच्या कानांची आनी दोळ्यांची गरज. बिकॉज आत्मीक स्वयं जरी आमी जरी आमच्या आत्मीक स्वयंबाचो कॅर घेतले जाल्यार आमी तातूंत कितें भितर घालता ताचोय कॅर घेवपाक जाय. पळय, कुडीचो जेन्ना कॅर घेता तेन्ना आमी बेश्टेच वचून कितेंचें कितें खायना न्हू, पिड्यार जाल्ल्यो वस्तू खायना. जायते फावटी आमी भुरग्यांक पासून म्हणटा चड चिप्स खाय नाका, चड कोल्ड ड्रिंक पिया नाका. कित्याक? ताचो कितें ना कितें परिणाम जाता आमचे कुडीचेर. तो आमी आमचे कुडीन जें कितें भितर घालता, जावं खावणा वरवीं जावं पियणा वरवीं, तातूंत ते कुडीचेर कसलो तरी परिणाम जाता आनी आमी ताचेर ध्यान दवरता. तेच वरी जेन्ना आमी आमच्या आत्म्याचोय कुयदाद घेता तेन्ना त्या आत्म्यान आमी कितें घालता ताचेरूय आमी कुयदाद घेवंक जाय, ताचेरूय आमी आमचें ध्यान दिवंक जाय. जायते फावटी आमी तें करूंक विसरता. कुडीचो कूड आमकां दिसता, पळोवंक मेवता म्हणटच आमी जाणो अमकें जेवण आमकां जेवपाक जायना, अमक्यो वस्तू आमकां पेवपाक जायना. पूण आत्मो आमकां दिसना न्हू, सो ताजो दिसना ते वस्तूचो आमी कसो कुयदाद घेतले? ताजो कुयदाद जाता जेन्ना आमी त्या आत्म्याक आमी कितें आयकता ते वरवीं आनी आमी कितें पळयता ते वरवीं ध्यान दिता, ताजो कुयदाद घेता, तेन्ना त्या आत्म्याचो कुयदाद जाता. जरी तर आमी आमचो आत्मो भावार्थान भरतले जाल्यार ती आमची भावार्थाची उतरां उलोवन आमी तो आमचो आत्मो भावार्थान भरता. देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता, ताज्यो भासावण्यो समजून घेतना, ताज्यो भासावण्यो देवान आमकां कितें भासावण्यो केल्या त्यो आमी जावन घेता, तेन्ना तो आमचो आत्मो आमी भावार्थान भरता. दिसपट्टी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जावं बायबल वाचतना तें व्हडल्यान वाचून, वा जावं मिसाक वेता तेन्ना जो गॉस्पल वाचता, देवाचें उतर वाचता, ताजी मोडणी जेन्ना जाता ताजी समजणी घेवन, और हे भाशेन जेन्ना आमी बाराबर येवन शिकता देवाचें उतर, तेन्ना जेन्ना तें आमी आयकता तेन्ना तें आमचो आत्मो आमी भावार्थान भरता. We are taking care of what we are feeding our spirit with. The way we feed our physical body, the same way we feed our spirit also. And that creates that result. If we are feeding our bodies with junk food, it will have an effect on the body. The same way, if we feed our spirit also with all the junk, the spirit also will create that effect of that junk. But if we feed our physical bodies with good food, healthy food, then the result also is good and healthy, no? Yes? The same way, when we feed our spirit with good things, especially the word of God, then the result also is faith. That is why Matthew 12:34 says, in the second part it says, for out of the abundance of the heart, what is our heart? Our spirit. It is not the physical organ heart that we have, it is our spirit. So whatever our spirit is filled with, that will come out of our mouth. If our spirit is filled with faith, faith will come out. But if our spirit is filled with fear, faith will still come out. If our spirit is filled with worry,
faith will still come out. No, right? बॉटलीन जरी उदक घालता भायर निरो येवंक जाता ना न्हू. बॉटलीन जरी उदक घातलां जाल्यार उदकूच भायर येतलें. तेच परी आमच्या काळजान आमच्या आत्मो जरी आमी भावार्थान बोललेलो आहा जाल्यार भावार्थूच भायर येतलो. पूण जरी भिरांतीन बोलला, हुस्क्यान बोलला, खोंतीनी बोलला जाल्यार त्योच हुस्क्यो खोंती भायर येता आमच्या उतरांतल्यान. आतां आमचो जरी आमचे हार्ट, आमचे स्पिरीट, आमचो आत्मो जरी मी बोत्तले जाल्यार आमी कितें आयकता आनी आमी कितें पळयता ताचेर आमी कुयदाद घेवपाक जाय. कित्याक आमचे कान आनी आमचे दोळे ते गेटवेज, तातूंतल्यान इन्फॉर्मेशन भितर वता. आमच्या तोंडांतल्यान जें भितर वता तें आमचे कुडीक लागता. पूण आमच्या कानांतल्यान आनी आमच्या दोळ्यांतल्यान जें कितें भितर वता तें आत्म्याक लागता. आमी जरी कानांतल्यान भिरांतीची उतरां आयकता, कसलो नवो व्हायरस येयला रे, कांय आतां कुतून केसी वाडूंक लागल्या, ते आमी कानांतल्यान आयकता न्हू. सेम वस्त येता हांव पेपराचेर वाचता, दोळ्यांतल्यान पळयता, इन्फॉर्मेशन भितर वता न्हू. ते इन्फॉर्मेशन खंय वता, कुडीन वता ना, ती इन्फॉर्मेशन आत्म्यान वता. ते इन्फॉर्मेशन भिरांतीचें आत्म्यान वचोन खंयसर भिरांत वाडटा, आत्म्यान भिरांत वाडटा. हालेलुया. सेम जरी तर एक रिपोर्ट मातशें कितें जिवाक बरें दिसना, दोतोराशी गेली, रिपोर्ट केले, तो रिपोर्ट येता, दोतोर जो रिपोर्ट सांगता तो आयकून आनी तो रिपोर्ट वाचून वो पळोवन ती उतरां कुडीन वता वो आमच्या आत्म्यान वता न्हू. तातूंतल्यान ते आमच्या आत्म्यान कितें बरोवन येता ताचो कुयदाद आमी घेवपाक जाय. कित्याक जें आमच्या आत्म्यान भितर आमी घेता तातूंतल्यानूच आमच्या तोंडांतल्यान तीं उतरां भायर सरतलीं. जरी तर आमच्या आत्म्यान भिरांत आसा आनी जरी तर आमच्या तोंडांतल्यान भिरांतीची उतरां भायर सरतात जाल्यार according to Proverbs 18:25 we'll be speaking life or we'll be speaking death. If you're speaking birant, if you're speaking fear, then according to Proverbs 18:21 we're speaking death over ourselves. Similar scripture is there in Proverbs 4:23. Can we go? Proverbs 4:23. Keep your heart with all diligence. Keep your heart with all diligence. उत्तून तें सांगता तुमचो आत्मो हा ताचो कुयदाद घेयात. Keep your heart with all diligence. Why? कित्याक आमी आमच्या आत्म्याचो कुयदाद घेवपाक जाय? कित्याक for out of it are the issues of life. जें कितें आमी जिवितान अनुभवता तें आमच्या आत्म्यांतल्यान येता. ताकाच लागून आमी आमच्या आत्म्याचो कुयदाद घेवपाक जाय. जें कितें आमी आयकता, जें कितें आमी पळयता तातूंतल्यान. Our ears and our eyes are our gateways. आतांचे ओके एक एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार आतांचे भुरगे आमी भुरगीं पूण कॉलेजीक वेतात तीं भुरगीं धरया. ओके, टीव्हीचेर तीं जायतें कितें पळयतात, आपल्या मोबायलाचेर जायतें कितें पळयतात, जायत्यो कसल्यो गेमी खेळटात. ओके, तुमी तुमच्या वाड्यान नेबरांगेर तांची उतरां जरी तुमी आयकूंक बेशात, त्या उतरांनी जायते फावटी गमन येता तीं कितें पळयतात, कितें आयकतात आसतलें पळय तें. जायते फावटी वायलन्साच्यो ते गेमी खेळटात ऑर वायलन्साचे जे टीव्हीचेर शो येतात ते पळयतात. ऑर कोण हो खंयचो चोरता, बँक चोरूंक गेला तोल्ले, म्हणजे ते स्टोरीज तांच्यो तोल्ल्यो आसता. कोणाचो मर्डर करता तो मर्डराचो प्लॅन, बँक चोरूंक जाय ते बँक चोरपाचो प्लॅन सगळो कितलो डिटेलीन तो प्लॅन केला. तीं कितें न्हेसतात, तीं कितें घालतात,
सगळें त्या लायफस्टायलान रिफ्लेक्ट जाता. लायफस्टायलान रिफ्लेक्ट जाता. हांव तुमी थोड्या जाणांनी पयलां आसतलें, हांव पळयतालो एक 2 वर्सां फाटीं एक टीव्हीचेर सिरीज येताली, एक शो येतालो आनी त्या शोआचो स्टोरी ही आहली कोण बँक चोरूंक प्लॅन करता पळय तो एक ग्रूप आहलो, बँक चोरूंक प्लॅन करता पळय तो. आनी ती बँक चोरतना तोंड आपल्याचें कोण उक्तें धरिना न्हू, मास्क घालतात आनी ते एके तरेच्यान मास्क घालतालीं त्या शोआन. ओके, जेन्ना तो शो भायर सरलो तेन्ना बाजारान ती मास्कां खूब फ्रीली मेवतालीं, इजिली मेवतालीं. कित्याक जायते तरणाटी ती मास्कां घेताले. कॉलेजीन कसलें फेस्ट जालें, क्रिसमसाच्या टायमार प्रोग्राम जाता तेन्ना सगळ्याक ती मास्कां पळोवंक मेवतालीं. जें कितें ती तरणाटी टीव्हीचेर पळयतालीं तें तांच्या जिवितान तें ती उजाराक घालतालीं. टीव्हीचेर त्या शोआन जी ती मास्कां घालतालीं ती ही तरणाटी आपल्या जिवितान ती सेम मास्कां घालतालीं. कित्याक ती जें कितें टीव्हीचेर पळयतात तें आपल्या जिवितान ती इमिटेट करूंक ट्राय करतालीं. पळय, आमी कितें जायते फाटी सोंगाय आयकता आनी म्हाका जाता तो हें जी सोंगां हांव आयकता न्ही एकूच फावट आयकूंक जाय, आख्ख्या सोंग पासून आयकपाची गरज ना. 2 वर्स पासून आयकले ती उतरां म्हज्या मनान उरता आनी तें सगळो गोत हांव तें गुणगुणत रावता. ओके, हांवें पयलें जातालें जायतीं हिंदी फिल्मांतलीं सोंगां आयकतालो आनी दिसभर तींच तोंडांतल्यान म्हज्या गुणगुणटालो. ओके, आतां जरी तर तुमी आयकल्यात आसतलीं जाल्यार त्या फिल्मांतलीं सोंगां कितलीं सोंगां वर्डा कलायन आसतलीं आसना न्हू. आसता दुखाचीं सोंगां, कोणें म्हाका सोडून गेलो, म्हाका इतलें दूख जाता, म्हाका तितलें दूख जाता, म्हजें जिवीत इतलें कठीण, असलींच सोंगां येतात न्हू जायतीं. हांव तीं आयकतालों, बोन ती गुणगुणटालो. कित्याक म्हाका 2 उतरां आयकल्या पुरो, तातूंतलीं ती म्हाका वर्ड जाता बाय हार्ट, मागीर सगळो गुणगुणत लागता. आतां पासून सेम प्रॉब्लेम जाता एक्चुअली सांगूंक गेलें. आतां पासून सेम प्रॉब्लेम. जरी तर हांव वाटेक हिंगासर येताना वाटेक पासून एक सॉंग आयकलें हिंचर, बट बसीन बी जायते व्हडल्यान घालतात न्हू, तितल्यान पासून पुरो म्हाका. बसीक हांव पासर जाता, बसीन सॉंग चलता, मातशें कान पडलो न्ही तें सॉंग शिरकलें म्हज्या मनान. आतां म्हजी बायल हो प्रॉब्लेम जाणा, सो ती कितें करता, इमिडिएटली एक वर्शीप सॉंग घालतली. बिकॉज पयलें जें हांव हिंदी सॉंग म्हणटालो ती गुणगुणटालो, तरी तर तें वर्शीप सॉंग आयकलें इमिडिएटली फोकस जाता वर्शीप सॉंगाचेर. सेम आतां हांव नको तुमकांय जाता जाल्यार तुमी जाणा, एक पाट सॉंग आयकलें, लायक जालें, तें मनान उरता, तें सॉंग आमी पोत्तून पोत्तून म्हणटा, ताचेरूच आमचो नियाळ जाता. पूण जरी तर तें सॉंग देवाच्या उतराचेर धरलेलें ना, तो नियाळ आमचो कित्याचेर जातलो. त्या सॉंगान जें दुखाचेर ती उलयतात, जे आपल्या जिवितान त्रास आहा ताचेर ती उलयतात, ताचेर नियाळ जाता न्हू. तें दिसता सॉंग आमकां लागता कशें, सारकें आमच्याच जिविताचेर धरून बरयलां कशें त्या सिंगरान. दिसता न्हू जायते फाटी सारकें म्हज्या जिविताक लागता हें सॉंग, आनी ते ट्यून बी सारके ते बसतात काळजाक. पूण जितली आमी तें सुबेज ताचेर नियाळटा, जितली आमी आमच्या तोंडान तें गुणगुणटा, तितलें आमचें तें आत्म्यान वता. बिकॉज जें आमी आयकता पळयता तें आमी आत्म्यान भितर आमच्या आत्म्याक जेवण तें जाता. आनी ते जरी तर ह्या दुखाची सोंगां, त्रासाची सोंगां आमी दिसभर गुणगुणटा, आमच्या आत्म्याक आमी कित्यान बोत्ता, हातूनूच न्ही, भावार्थान बोत्ता ना, हे दुखी खंतींनी बोत्ता. पूण जरी तर आमी एक वर्शीप सॉंग घेतलें जें अगेन देवाच्या उतराचेर धरलेलें आहा, तें आमी गुणगुणटा, जाल्यार सेम सिस्टम, सॉंग आयकून तें गुणगुणप सेम सिस्टम. खंयचें सॉंग आमी आयकता, खंयचें सॉंग आमी गुणगुणटा, ताचो इफेक्ट दुसरो जाता. सिस्टम जेवण भितर वचपाचो सेम. आनी बरें जरी आमची कुडी जेन्ना खाता, बरें खातलीं जाल्यार त्याच तोंडांतल्यान खावपाक जाय, वायटूय कितें खातलीं त्याच तोंडांतल्यान खावपाक जाय. सिस्टम सेम,
एक पार्ट भितर गेलें तें डायजेस्टूय सेम भाशेन जाता, सिस्टम सेम, फकत आमी भितर कितें घालता ताचेर डिपेंड जाता आमकां तें बरेंपण मेवता आमचें तें वायट जाता पळय हें. ताका लागून आमी जरी आमचो आत्म्याचो कुयदाद घेतले जाल्यार आमी भितर कितें घालता, आमच्या आत्म्यांक कसलें जेवण दिता तातूंतल्यान डिटर्मीन जातलें, तातूंतल्यान डिसायड जातलें आमी आत्म्यांतल्यान आमच्या जिवितांत बरेंपण भायर सरतलें और निसणपण भायर सरतलें पळय तें. वेदर वी वील एक्सपिरियन्स डेथ or we will experience life depending on what we are feeding our spirit with. See, it says keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Whatever we are experiencing over here, it is coming from what our spirit is filled with. Whatever we are experiencing here on earth, it is coming out of what our spirit is filled with. Because we are spirit beings, right? We are spirit beings. The body is just an outer shell in which the spirit is living. The spirit is our real self. The spirit, we even say this, there is a spiritual world, एक आत्मिक स्वयंभाव आणि वो आमचो संसाराचो स्वयंभाव. Whatever is happening in this world, it cannot happen unless it first happens in the spiritual. Unless it first happens in the spiritual. So the spiritual world is the parent of the physical world. Of the physical world. That is why, according to Ephesians 1:3, God, when He gave us all of the blessings, He has given us all of the blessings. He first gave in the spiritual. Let's go to Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Where? In the heavenly places. Because God knows the system, right? Devak system khabar ha. If anything has to come to the physical first, then it has to first be in the spiritual. If He does not give the blessing in the spiritual, then it cannot come in the physical. That is why God gave all of the blessings that He promised to His people in the spiritual. The spiritual world, and Ephesians 1:3 says, He has blessed us in Christ. It does not say He will bless us. की तो फुडें वचोन एड करतलो. No, it says ताणे आमकां ऑलरेडी ब्लेस केल्ली हा. ताणे तें बेसांव आमकां ऑलरेडी दिल्लें हा जेजू क्रिस्ता वरवीं. पूण तें खंय दिलां? In the heavenly places in Christ. The heavenly places refer to the spiritual world. The spiritual world is the parent of the physical world. ताका लागून आमचो जो आत्मो हा त्या आत्म्याक आमी भावार्थान बरोवंक गरज. जे आमी आत्मीक जेवण जेवता, आतां ती आमी जी उतरां आमी आयकता, जें कितें आमी पळयता तें आमच्या आत्म्याक जेवण. जरी तर आमी आत्म्याक भावार्थाचें जेवण दितली वा भावार्थान बसतली जाल्यार त्या आत्म्याचें जेवण जावंक जाय देवाचें उतर. कित्याक तो भावार्थ येता फकत देवाच्या उतरान, आनी खंयसर भावार्थ ना. आनी खंयसर भावार्थ ना. हेर उतरां आयकून आमच्यांनी भावार्थ येता म्हणून आमकां म्हणूंक जायना. जायते फावटी आमी ते मोटिवेशनल टॉक्स आयकतात न्हू, त्या मोटिवेशनल टॉकांतल्यान आमकां भावार्थ येवंक जाता. खूब मोटिवेशनल टॉक मेळटा फेसबुकार, इंस्टाग्रामार, युट्यूबार लेगून, आनी खंयची ऑनलायन सायट जावं जायते मोटिवेशनल टॉक आमकां पळोवंक मेळटा. वॉट्सॅपारूय जायते जाण शेअर करता आसतले. त्या मोटिवेशनल टॉकांतल्यान आमकां भावार्थ येवंक जाता. ते मोटिवेशनल टॉक वाचून आमकां त्या मोमेंटान बरें दिसता आसतलें, अशें बरें दिसता.
कांचार ते सोंगां जी आयकता तेच भाशेन आमकां हो मोटिवेशन हो कोट जो न्ही तो सारको म्हज्या जिविताक लागता. पूण तो त्या मोमेंटान सोरी तर आमकां भावार्थ येतलो जाल्यार तो फकत येता देवाच्या उतरांतल्यान. That is why Romans 10:17 says faith comes by hearing and hearing by the word of God. The word of God, it is a word, right? And what are words? Containers. So if the word of God is a container, then the only substance that that word of God carries is faith. The word of God is a container which carries that faith. And when आमी जेन्ना तें देवाचें उतर दिसभर आयकता, तें उतर आमी वाचता, आमच्या दोळ्या फुडल्यान दोळे मुखार बायबलान पळयता, तेन्ना त्या उतरांतल्यानी आमकां भावार्थ येता. आनी तो भावार्थ खंय? आमचे कुडीन वा आमच्या आत्म्यान? भावार्थ आत्म्यान. भावार्थ कुडीन न्हय, भावार्थ आत्म्यान. सो त्या आत्म्याक आमी जेन्ना जेवण दिता, शिपुरी आमचे फिजिकल कुडीक जेवण दिता, आत्म्याकूय जेन्ना जेवण दिता, त्या आत्म्याचें जेवण जरी तर भावार्थ वाडटलो जाल्यार त्या आत्म्याचें जेवण फकत एक देवाचें उतर. देवाचें उतर. त्या उतरांतल्यान त्या आत्म्याक भावार्थाचें जेवण मेळटा. त्या देवाच्या उतरांतल्यान तो आमच्या जिवितांत भावार्थ वाडटा. आतां फिजिकल कुडीक जेवण दिता तेच भाशेन फकत दिसाक एक पाट तर दिवंक जायना. दिसाक जरी फकत ब्रेकफास्ट केलो, लंच आनी डिनर करूंक ना, सांजचे स्नॅक्स करूंक ना, 24 वरां जाता म्हणल्यार कूड वीक जावंक लागता न्हू. तेच परी आमचो आत्मय जेन्ना आमी आमच्या आत्म्याकूय आमी जेवण दिता देवाच्या उतराचें, तेन्ना दिसाक एकूच पाट दिलें जायना, पावचें ना. कित्याक त्या आत्म्याक हेर कडल्यानूय जेवण दिवपाक डिमांड येता न्हू. कित्याक जरी तर आमी देवाचें उतर ओके देवाच्या उतरांतल्यान आमचो आत्म्याक जेवण दिता सकाळीं फुडेंच, उरलेली 24 वरांकूय आमी कितें आयकता, आमी कितें पळयता, तातूंतल्यानूय तें आमच्या आत्म्याचेर कंट्रोल घेवपाक ट्राय करता. न्यूजान कितें आमी वाचता, ऑफिसान कितें सिट्युएशन जालें तें पळयता, तातूंतल्यानूय आमच्या आत्म्याक आमच्या आत्म्यान कितें भितर वचोंक तेंवूय कम्पीट करता. पूण जितलो आमचो फोकस सुबेज जाता तितलें देवाच्या उतराचें जेवण आमच्या आत्म्याक मेळटा. देवाच्या उतराचें जेवण आमच्या आत्म्याक मेळटा. आनी आउट ऑफ द अबंडन्स ऑफ आवर हार्ट, जितलें जाचेर कित्याचेर आमच्या कसलें जेवण आमच्या आत्म्याक मेळना ताचो इफेक्ट आमकां आमच्या उतरांनी पळोवंक मेळटा. Out of the abundance of our heart, the mouth speaks. A lot of times we will do this. We will keep saying this. Okay? We will keep doing confessions. आमी जायत्यो उचारण्यो करतले. बट त्यो पोक्यो जावन वता जायते फावटी. कित्याक त्या फर्स्ट ऑफ ऑल ते आमची फकत एम्प्टी उतरां जावन वता. आमी म्हणपाक जाय ती उतरां म्हणटा, पूण त्या उतराचेर खऱ्यांनीच जरी आमचो भावार्थ दवरलेलो ना जाल्यार ती उतरां एम्प्टी जावन वता, तांकां कांयच पालर ना. 2 आयतार आमी फाटीं शिकतले जरी तर आमी आमच्या मनाकूच आमच्या आत्म्याकूच ट्रेन करता की जी उतरां आमी उलयता तातूंत बेश्टी रे, त्या उतरांनी चड वालोर ना. जरी तर हें आमी मन घेवन चलता, उतरांत न्ही ती, मातशें म्हणलें जाल्यार कितें जाता, फकाणां केल्या कांय जायना. जरी तर हें मन आमी घेवन चलता जाल्यार आमच्या आत्म्याक आमी ट्रेन करता चिंतोंक की जी उतरां आमी उलयता तातूंत कांय पदवी ना. पूण जेन्ना एक्चुअल सिट्युएशन येता आनी तेन्ना आमी आमच्या उतराची पदवी एक्सरसायज करूंक जाय, ती वेव्हारांत घालूंक जाय, तेन्ना आमचो आत्मो स्ट्रगल जाता स्वत मानून की जेन्ना आमी म्हणटा हांव जेजू क्रिस्ताची कूड, हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर, सैतानाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना, तेन्ना आमच्या आत्म्याक स्वत मानूंक डिफिकल्ट जाता की ते एक्चुअली उतरांनी वेट आहा म्हणून, त्या एक्चुअल उतरांक वालोर आहा म्हणून. Hallelujah. Thank you, Jesus. So whatever we feed our spirit with, out of the abundance of that spirit, the mouth will speak. Hallelujah. Thank you, Jesus. But if our spirit is not filled with faith, जरी तर आमचो आत्मो भावार्थान भरलेलो ना,
जाल्यार ही आमी कितलीं उतरां उलो ती उतरां पोको जावन वयतलीं. Those will be empty words. When that happens, that is where we struggle a lot of times, where we say we are confessing, but we are not seeing any result. We are not seeing any manifestation. Is it even working? Is it even worth? I'm doing every day, but I'm not seeing any benefit. What is the use? But we don't realize that the system is the words are simple containers. The simple containers. If we ourselves are not filling these words, these confessions that we make with faith, then what are they? Empty containers. We have to fill those words with faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, if you take an example, okay, तुम्ही ती स्टोरी जाणो where the apostles tried to cast out a demon from a boy. They failed. Yes, they failed. And then the father, desperate for his boy to be saved, he goes to Jesus and he says, Jesus, I took my boy to your disciples. They could not cast the demon out. And then Jesus cast the demon out with no struggle at all. He rebukes the demon leaves. And then when the disciples asked Jesus, why we could not cast, why you were able to do, why were we not able to do? That time Jesus says, it is because of your unbelief. It is because of your unbelief. Now Jesus taught the disciples how to heal the sick, how to cast out demons. They went and did that. Okay? They spoke the same words that Jesus spoke. Yeah? They did not come out with their own techniques. They went and did what Jesus did. But there came a point where they were speaking words, but those words did not carry that faith which was needed for those words to work. They were speaking the same words that Jesus did, that Jesus spoke, but those words did not have the same faith that Jesus said. When Jesus spoke words, his words were never empty. That is why only one word was needed. Only one word was needed from Jesus for people to be delivered from demons, for them to get well. Jesus did not make long prayers, no. When he raised Jairus' daughter, did he make a very long prayer? No, he only said, little girl, get up. Because those words that he spoke, they were filled with faith. But the disciples struggled to do the same thing because they also spoke the same words. But there were times when their words were empty words, when their words did not have that faith. They learned to do that. Jesus kept teaching them. And that is why we read in Acts chapter 8. Peter goes out and speaks the same words that Jesus spoke to Jairus' daughter. Peter speaks the same words, and he also raises another woman from the dead. Because at that time, the difference was, at that time, Peter's words carried faith. That time, they were not empty words. That time, their unbelief did not make their words empty. They were filled with faith, and the same faith worked the same manifestation. So, result, Peterak जेन्ना जेजूची उतरां घेवन पिटरान पेद्रून आपल्या तोंडांतल्यान विचारली आनी त्या उतरांनी ताचो भावार्थ जाल्लो, पिटराकूय सेम रिजल्ट पळोवंक मेळलो जो जेजून पळयलोलो. एक मेल्ली कूड पोत्तून जिवी जाता. Same result. The difference was their words contained faith. आमकांय ताचीच गरज. जायते फावटी आमी कन्फेशन करता ते आमकां न्हू एक चाल जाल्या पूण रॉंग भाशेन चाल जाल्या.
करूंक जाय म्हूण करता. तुमकां सांगला न्हू कन्फेशनां करूंक जाय म्हणून. म्हाका पासून खूब जातालें तशें. एक ती करूंक जाय म्हणून करपाची चाल जाता. चाल जाता बट रॉंग वाटेन चाल जाता. करूंक जाय न्हू कन्फेशन एवरी डे, पावर इन माय वर्ड, सॉल्व करुया. बट when I'm speaking those words, if those words are not carrying faith, those are empty words. A lot of times, जायते पाटी हे जातले, we are doing those confessions, but those words coming out of our mouth are not filled with faith, they are rather filled with fear. आम्ही भिरांतीन ती कन्फेशनां करता. एक सिच्युएशन येता, डिफिकल्टी येता, तेन्ना आम्ही कन्फेशन करूंक वता. कित्याक मनान हे जाता की आम्ही कन्फेशन केलें जाल्यार तें सिच्युएशन चेंज जातलें. सो ती आमी उतरां उलयता, ती भावार्थाची उतरां उलयता वयल्यान भिरांतीन ती उतरां उलयता. कितें जोरी तर आमी ती उतरां उलयना जाल्यार सिच्युएशन चेंज जावचें ना. सो चल कन्फेशन करुया, सो सिच्युएशन चेंज जातलें. त्या वेळार ती उतरां पासून देवाचें उतर आमी उलयता. देवाचें उतर न्ही, these are all these are scriptures. They are not prayers that somebody has come up with, that we have come up with on our own. These are scriptures. But even we can do those confessions with fear. The words are those containers. आता choice आमच्या हातीन हा, whether we train our words to be filled with faith or those words be filled with fear. Hallelujah. And whatever those words carry, the result is very different. The result is very different. Now, when we do these confessions, and those confessions, the words that we speak, they are filled with faith. They're filled with faith. That faith is the force that brings the manifestation. Whatever the words carry, either faith or fear, is the force that brings the manifestation. If the words carry faith, then the manifestation, the result will be of faith. But if those words carry fear, the manifestation or the result also will be of fear. In the book of Job, is it Job 3:24? Let's see. In the book of Job was a, now आमी जॉबाची मातशी तरी स्टोरी जाणो न्ही. Job was a very God-fearing man. He had a very, he trusted God with everything that he had. He feared the Lord. He had respect for the Lord. He had respect for the Lord. Yes. And he was blessed in everything. He was blessed in everything. He had all livestock. His children were blessed. He was living a very blessed life. Okay? And he was like any parent. He was praying for his children also. He was praying for his children. Yes? Now, everybody, all our parents over here, most of you all are parents over here. You all also must be praying for your children. Okay? But those words of that prayer, is it carrying faith or is it carrying fear? Is it carrying fear? A lot of times we say, God, please guide my son, please guide my daughter. But in those words, is there faith that God is actually guiding your son or your daughter? Or is there worry, saying my son is going on the wrong path, my daughter is doing the wrong things. God, you please guide them. What you see, it's a very fine line. The difference, no, if you are not thinking closely, if you are not thinking, if you are not paying close attention to it, no, we can get into a mistake. The same words can either have faith or fear. Lord, please guide my son, please guide me. I believe that you are guiding my son, I believe that you are guiding my daughter. It can come out of faith because you are seeing the scripture which says, I will teach your sons and daughters. It could be
based on that faith. But you're seeing on the other side, you're seeing that your son is doing something wrong, your daughter is doing something wrong, and then you're praying to God saying, God, I know you're guiding my son. It is coming out of that fear of seeing your son or your daughter doing something wrong. Now the problem with Job was he was praying out of fear. He was praying. He was praying to God. But he was praying for his children. But his prayer was filled with fear. And in Job 3:25 it says, for the thing that I fear comes upon me. For the thing which I greatly feared is come upon me. And that which I was afraid of is come unto me. He was praying. God was very pleased with Job. God was very. That is why the enemy actually went and said, "You have blessed Job so much, no? Take everything away from him and then see if he." There was a challenge because God was pleased with Job, and Job lived a life that was pleasing to God. But even when he prayed out of fear, and here he's realizing his mistake. Where he said, "Whatever I feared has come upon me." If we fear that our sons or our daughters are going to go on the wrong path, then we are praying out of fear. If we fear that our sons and daughters are going to fail, it is out of fear. If we fear that our husband or our wife is doing something, starting to smoke or starting to drink, it is out of fear. And whatever we fear will come upon us. Because where is fear? Just as faith is in our spirit, fear is also in our spirit. Just as faith is in our spirit, जे भशेन आमच्या आत्म्यान भावार्थ आहा तेच भशेन आमच्या आत्म्यान भिरांतूय आसता. आनी जें आमच्या कितें आत्म्यान आहा तेंच आमकां त्या जिवितान अणभवूंक येता, तेंच भायर सरोन येता. भावार्थ और भिरांत. हालेलुया. तर आमी आमकां ट्रेन करूंक गरज. जीं आमी उतरां उलयता ती भावार्थान बोललेली जावं. आनी भावार्थ जरी तर आमी आमची उतरां भावार्थान बोललेली जावपाक जरी ट्रेन त्या आमच्या उतरांक करता जाल्यार देवाच्या उतरांतल्यान ताका सेपरेट करूंक जायना. भावार्थाक आनी देवाच्या उतराक सेपरेट करूंक जायना. भावार्थ येता फकत देवाच्या उतरांतल्यान. जरी तर दाविदाक आमी पळयलो, किंग डेविड. ओके, King David, we always take this because there is so much to learn from this one encounter of David with Goliath. Let's go to 1 Samuel 17. Now, story आमी जाणो. Yes? There were the Philistines and there were the Israelites. Okay? Two kingdoms. Now, the Philistines come to attack Israel. But the whole army does not come. There was a giant named Goliath in the army of the Philistines. A giant, tall fellow, a huge warrior. He comes against the army of Israel and calls Israel's army taunt kota. So, तुमकां जाता म्हजे लागीं झगडोंक. जाता जाल्यार एकल्या कोणाक तुमच्या मदल्याक फुडें धाडात. आय चॅलेंज यू, एकल्या कोणाक तुमच्या मदल्यांतल्यान फुडें धाडात, आपूण ताजे लागीं झगडटा. जरी तर तो म्हाका हारयता जाल्यार म्हजी सगळी फौजां तुमची गुलामां जातली. पूण जरी तर हांव तुमकां हारयत जाल्यार तुमी आमची गुलामां जातली. ओपन चॅलेंज करता. आतां तो ही इज अ जायंट. He is tall, he is well built. ताका पळोवन इस्रायलाची सगळी पोरजां भिरांतीन पडटा. इस्रायलाची सगळी पोरजां भिरांतीन पडटा. If you go to 1 Samuel 17 verse 11.
When Saul and all Israel, what did they do? They heard. So see, तो पयलोच येवन गोलायतान डायरेक्टली येवन तांकां अटॅक करूंक ना. He first came and he spoke. He spoke threatening them, he spoke challenging them. And when he spoke, Saul and all Israel heard. They heard those words. And when they heard those words, they were dismayed and greatly afraid. So what did those words create in them? Fear. Those words that Goliath spoke, they heard them and it created fear in them. तांचे भितर तांच्या आत्म्यान भिरांत भितर सरली. Were they able to do anything after that? No, because Goliath for 40 days he did the same thing. He would come every day and he would challenge the Israelites, saying the same things. Aha, tumche bitor gon, you all cannot do anything. You all cannot stand in front of us. Look at us, look at you. Send one person and we are going to kill that person. Openly were challenging the army of Israel for 40 days. And every day they heard those words. They heard those threats from Goliath. And when every day they heard those same words, if on the first time only they were greatly afraid, imagine hearing the same words for 40 days. After 40 days, definitely that fear will change to faith, I think, no? Impossible. They were hearing the same words every day for 40 days. And all the time, they were filled with fear. But the difference between all of the army of Israel and David, why were the whole army was not able to defeat Goliath, but a small boy of 17 years old was able to defeat that giant which one whole army could not. The difference was when David heard the same words, he did not let fear come into his heart. He did not let. David also heard the same words. See, they were on the battlefield. For 40 days, the enemy, Goliath, was coming and speaking words of threat. And all that those words were doing in the army was creating fear. But then, after 40 days, David comes to the battlefield. David comes to the battlefield. And when he comes, again Goliath is speaking the same words. We'll see that in verse 23. Let's go to verse 23. And as he, who's he? David. And as David talked with them, who's them? The other men in the army. So as David talked with the other men in the army, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spoke according to the same words. He spoke the same words. In a simpler translation, it says, spoke the same words as before. What was he speaking before? A threat. तो कितें उलयतालो? What was he speaking? कितें उलयतालो तो? की तुम्ही एकलोच कोण धाडात, आपण तांकां मारता आनी तुमी आपल्याची गुलामां जातल्यात. तुमच्यांनी आपल्या अगेन्स्ट झगडोंक जायत ना. कांयच करूंक जायना तुमचे लागीं. ही उतरां तो उलयतालो. आता जेन्ना डेविडूय थंयसर पावलो, गोलायतान येवन सेम उतरां उलयलीं. आहा तुमचे मदें कोण? म्हजे अगेन्स्ट उबो रावंक? नाच, चान्सूच ना तुमकां. म्हजे अगेन्स्ट कोण जरी झगडोंक आयलो जाल्यार तुमी जिते उत्तल्यात म्हणून आपूण तुमकां मारतलो. तुमची हार गॅरंटीड. तुमच्यानी म्हजे अगेन्स्ट जिखोंक जायत ना. Those were the threats that Goliath was speaking. आनी ती उतरां जेन्ना इस्रायलाचे आर्मींतले, इस्रायलांतले फौजेंतले मनीस, आतां फौजेन कसले मनीस आसता? बारीक, वीक टायप मनीस आसता.
ना न्हू. जे कोण फौजेन आसता ते ट्रेनिंग घेतलेले आसता तांच्यांनी. येस, ते झगडोंक करूंक तांचे कोण एनिमी आसता तांचो जीव घेवपाक ट्रेन केल्ले आसता. आतां तोल्ले मनीस, ट्रेन जाल्ले मनीस लेगून गोलायताक पळोवन भियेतात. आनी गोलायतांची उतरां आयकून ती आयकून ते भिरांतीन भोगतात. पूण डेव्हिड येता, एक 17 वर्सांचो भुरगो, आमीन अजून ना, 17 वर्सांचो भुरगो. इमॅजिन करात, त्या फौजेंतल्या वॉरियरा बराबर ते वॉरियरा भाशेन तो ट्रेन आसतलो ना न्हू, ट्रेन नाहलो. पूण तो जेन्ना बॅटल फिल्डार येता आनी तो गोलायताची उतरां आयकता, and David heard them. Goliath spoke the same words and David heard them. But the difference here was, जेन्ना डेविडान 3 उतरां गोलायताची आयकली तेन्ना ताणें आपल्या काळजान भिरांत भितर सरोंक दिली ना. पूण भिरांत भितर सरोंक दिली ना म्हणजे ताणें म्हणूंक ना की हांव म्हजे कान धांपता, हांव आयकोसाना सुद्दां म्हाका भिरांत दिसची ना. He heard those words. He heard those words, but his focus was the word of God. ताणें आयकलें खरी गोलायताची उतरां, पूण ताज्या मनान ती उतरां नाहली गोलायताची. ताज्या मनान आसली देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे इस्रायलाक प्रोटेक्ट करपाक कोणें प्रॉमिस केल्लें? देवान प्रॉमिस केलें. देवान म्हणलेलें तुमी आपल्याची पोरजा, तुमकां प्रोटेक्ट आपूण करतलो. तुमचे अगेन्स्ट कोणाक उबो रावंक जावचो ना. कित्याक हांव तुमकां प्रोटेक्ट करता. आय एम योर शील्ड. यू आर माय पीपल. And he had proved that, no? When he brought them out of Egypt. When they were fleeing, they jenna Egyptian the portion bahar sorong jatani. Did they have to fight with the army of Egypt? No, right? It was God who fought for them. Later on also, every time it was God who fought the battles. King Jehoshaphat is an example here. King Jehoshaphat he came after he came after David. Even at that time, King Jehoshaphat jenna the 3 running kingdom taje against aile. Then it was God who fought for Israel. Here also, what Saul Israel's king hallo khoro. But Saul, as well as all the army, they failed to see that it was God who was fighting for them. There was only one person David, who saw God fighting for them. कित्याक सॉल आनी हे दुसरे फौजेंतले मनीस तांचो फोकस कित्याचेर गेलो? जें कितें तांणी आयकलां तें आयकून तांणी नियाळ्ळां आनी त्या नियाळ्यान तांचे भितर भिरांत जी आयल्या ताचेर फोकस तांचो आहलो. पूण डेविडाचो फोकस, ताणें सेम उतरां आयकलीं गोलायताची, पूण ताचो फोकस आहलो देवाच्या उतराचेर. आनी देवाच्या उतरांतल्यान जें प्रोटेक्शन इस्रायल पोरचेक देवान प्रॉमिस केल्लें की यू वील नॉट हॅव टू फायट, आय वील फायट युअर बॅटल्स. डेविडाचो फोकस आहलो त्या देवाच्या उतराचेर आनी त्या देवाच्या उतरांतल्यान जी बासावणी देवान केल्ली ताचेर. आनी हें ताच्या his heart was full of that, the word of God. So that when he spoke also, that faith came out. That faith came out. Because he spoke in verse 37. In verse 37, I'll read. This is David speaking, okay? And David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. What was David's heart filled with? The word of God. David has a focus going on देवाचे उतराचे.
डेविडाच्या आत्म्यान कितें बोललेलें भावार्थ, बिकॉज ही फोकस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. डेविडाच्या आत्म्यान बोललेलो भावार्थ. And out of that abundance of his heart which was filled with the word of God, his heart which was filled with faith, his mouth spoke. And what did he say? The Lord who delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. The Lord, he's saying, it is this same God who delivered me with the lion and then Shivangold, and bear is what? He delivered me. Ashwal, praise God. The same God who delivered me from the lion and from the bear, it is the same God that will deliver me out of the hand of this Philistine. Out of the abundance of his heart, David spoke. If he had not filled his heart with the word of God, would he have been able to speak these words? It was the same challenge that everybody faced. The whole of Israel faced the same challenge. And it was not a small challenge, right? It was either death or life. They would either win the battle, and if they lost, they would be slaves. The whole army could not face that one giant. That whole army, अख्खे फौजेक तो त्या एका जायंटाक फेस करूंक जायना हालो, बिकॉज तांचे काळजान हाल्ली भिरांत. पूण डेविडाच्या काळजान हाल्लो भावार्थ. आणि त्या भावार्थांतल्यान जेन डेविडान म्हणलें, द लॉर्ड विल डिलिव्हर मी आउट ऑफ द हँड ऑफ हिज फिलिस्टीन. ही एक्सपिरियन्स दॅट. डिड ही नॉट एक्सपिरियन्स दॅट? कितें घेवन गेल्लो तो? जरी तो आमी चॅप्टर 17 वाचीत, गोलायथ फूल बॅटल आर्मर घालून आयल्लो. फूल बॅटल आर्मर घालून आयल्लो. आणि डेविडाचेर आर्मर घातलेलो पासून तो डेविड म्हणपाक लागलो, काड तो, कित्याक म्हाका चलोंक पासून जायना ना. आपण तो केन्नाच विचार करूंक ना पयलो, हो आपूण घालून वचना. Imagine that. Imagine that. As an imagination, okay, you know what we'll do? We'll put Baba on one side, we'll put brother on the other side. Okay? Who will win? If they both have to fight, who will win? Baba, what do you think? कितें दिसता तुका? एके वाटेन तूं हाय, दुसऱ्या वाटेन ब्रदर हा. Baba also knows the giant will win. But जरी तर तूं हाय, तुजे फाटल्यान देव उबो रावला, then who will win? He did that. Praise God. The same was here. David was taking that step. But behind David, who was there? The Lord was there. When David spoke these words of faith, जेन्ना डेविडान ही उतरां उलयलीं, त्या उतरांनी ताचो भावार्थ आहलो. पूण ताचो भावार्थ कित्याचेर आहलो? आपल्या लागीं जाता म्हणून, आपणे त्या गोलायथाक डिफीट करूंक जाता, आपणे त्या गोलायथाचो जीव काडूंक जाता ना. ताजो भावार्थ आहलो, जो देव आपले फाटल्यान उबो रावला, आपले बाराबर चलता, आनी ज्या देवान आपल्याक प्रॉमिस केला की आपूण हें बॅटल तुमचे, आपूण हें तुमचें झूज जें आसा तें आपूण झगडटलो म्हणून. डेविडाचो भावार्थ आपल्याचेर न्हू, डेविडाचो भावार्थ आहलो देवाचेर. Now God is the same yesterday, today, forever. It is the same God that we have, that David had. देवाचो कॅरेक्टर चेंज जायना. आमकां दिसता ओल्ड टेस्टमेंटाचो देव एक आहलो, न्यू टेस्टमेंटाचो देव दुसरो म्हणून न्ही. ओल्ड टेस्टमेंटाचो देव रागान बोललो आहलो, न्यू टेस्टमेंटाचो मोव जालो. तो म्हणटा आसून तुमचेर कोण थापड मारल्यार तुमी दुसरो पालो दियात. इज इट टू डिफरंट गॉड्स? नो, इट्स द सेम गॉड. The same God who stood behind David and gave Israel the victory, it is the same God that you and I have. जरी तर तो देव त्या टायमार आपले पोरजे पासत झूज झगडटालो, तोच सेम देव आयज तुजे आनी म्हजे पासत झगडला. झगडटलो न्हू, हिंगासर डिफरन्स येता तें.
आमी म्हणूंक जायना की सेम देव म्हजे पासतूय झगडटलो ना. झगडटलो म्हणटा जाल्यार ते फ्युचराक जातलें गोंय. ती मिस्टेक. कित्याक तो जेजू वरवीं संवसारान जेन्ना आयलो तो एके फाटी वन्स एंड फॉर ऑल तें झूज झगडोन जो मेन एनिमी हारलो. हांगासर मेन एनिमी कोण हारलो? गोलायथ न्ही. It was the enemy, the devil, who was using the Philistines to come against Israel. आयज लेगून जो आमचो एनिमी हा ताचे अगेन्स्ट देवान ऑलरेडी झगडोन जोयत जोडलेले हा. Through that, he says, because of that, in Ephesians 1:3, we read that he has blessed us with every spiritual blessing. Because the enemy that was holding the blessings away from us is already defeated. जो आमचो दुस्मान आसलो, जी आमची बेसांवां पयस दवरतालो आमच्या कडल्यान, त्या एनिमीक, त्या दुस्मानाक देवान ऑलरेडी हारयल्लो आहा. आनी दुस्मानाक हारयलो म्हणटच ती आतां बेसांवां जी आहा ती ऑलरेडी ताणें आमच्या अकाउंटान घातलेली आहा. Same God. Yet, when the words that we speak need to have the faith, just as David had. डेविडाची उतरां पोकी उतरां नाहली. डेविडाची उतरां भावार्थान बोललेली हाली. डेविडाची उतरां भावार्थान बोललेली हाली. Because he knew that his victory is not dependent on himself. He knew his victory is dependent on God. And from the beginning, start to end पासून एकूय हल्लें बॅटल ना जें देवान आपल्या हातीन घेतलां आनी तो शेणला म्हणून. मेळटलें आमकां? इम्पॉसिबल. तर जी आमची उतरां भावार्थान बोललेली जाय, त्या उतराक जोरी तर ती आमची उतरां आमी भावार्थान जरी उलयतले जाल्यार आमकां हें समजून घेवंक गरज की आमचें जैत आमचेर डिपेंडंट ना. आमचें जैत देवान ऑलरेडी आमकां दिलां. देव आमचे पासत झगडला, देव आमचे पासत मेला आनी ताज्या मन्ना वरवीं ताणें तें आमकां जैत ऑलरेडी दिल्लें आहा. हें आमी पळोवपाक गरज. कित्याक जें कितें आमी आयकता तातूंतल्यान आमच्या मनान एक चित्रय घडोवन येता न्हू. तेका लागून आमी म्हणटा भावार्थ जरी आमी आमच्या तोंडांतल्यान उलयतले तो भावार्थ येता देवाच्या उतरांतल्यान. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता देवान आमचे पासत कितें कितें केलां पळय तें आमी वाचता, तें आमी आयकता, त्या उतरांतल्यान भावार्थ येता आनी आमकां कळोन येता, आमकां समजणी मेवता देवान आमचे पासत कितें कितें केलां पळय तें. आमकां देवान फकत इफेन्नांतली साल्वार केल्या म्हणून न्हू. हांव पयलो बिलीव करतालो देव मेला फकत आमकां इफेनांतली साल्वार करपाक, की आमी जेन्ना मोदतले तेन्ना इफेनान वेंचना पूण स्वर्गार वेतली ना. तितलेंच न्हू तें, ताजेकीन खूब आनीक सुबेज आहा. इफेनान वेंचना तें तर एक, पूण ह्या संवसारारूय जियेता ना एक बरें जिवीत जियोवपाक तोय मेला. संवसारान जे कितें त्रास येता तातूंतल्यानूय आमकां निवारपाक तो मेला. देवान म्हणोंक ना की ओके आपूण मोडटा पूण ताजो बेनिफीट ताजो फायदो तुमी मेल्या उपरांतूच तुमकां जातलो ना. जेन्ना आमी जिवीत जियेता आयज फाल्यां उरलेले सगळे दीस आमचे तातूंत लेगून आमकां जेजू जो मेला ताचो फायदो आमकां हांगासर आसतना लेगून अणभवूंक मेवता. दॅट इज द बेनिफीट. मेल्या उपरांतूच न्हू, जियेतना लेगून जेजूच्या मरणाचो फायदो आमकां अणभवूंक मेवता. आनी तो फायदो दर एका भागान जावं आमचे भलायकेन, जावं आमच्या फॅमिलीनी, जावं आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत, जावं आमच्या बिझनसान, जावं आमच्या वावरांत, दर एका भागात जेजूच्या मरणाचो फायदो आमी आतां ह्या जिवितांत हांगासर जियेतना अणभवूंक मेळटा. आनी ही देवाची येवजण, हीच देवाची येवजण. ताका लागून जेजून म्हणलें न्हू आपूण आयलो कितें दिवंक,
तुमकां जिवीत दिवंक आनी तुमकां सुबापणी जिवीत दिवंक. तें जिवीत खंय फकत मेल्या उपरांत न्हू, तें आयज ह्या घडयेक लेगून आमी संवसारान जियेतना लेगून आमी सुबापणी जिवीत जियोवपाक देवाची येवजण. ताणें जी आमकां बेसांवां दिल्या ती आमी हे घडये एक्सपिरियन्स करूंक ताजी येवजण. हालेलुया. आनी ती जरी आमी एक्सपिरियन्स करतले जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज. आनी भावार्थ येता आमकां देवाच्या उतरांतल्यान आनी खंयच्यानूच न्हय. ताका लागून ते देवाचें उतर घेवन आमी आमच्या आत्म्याक तें जेवण करूंक आमी गरज. दिसाची एकच घडये न्हू, दिसाची एकूच वर न्हू, पूण एक ती चाल करूंक देवाच्या उतरांतल्यान जो भावार्थ वाडटा तो भावार्थाची आमी चाल करूंक देव आमकां सांगता. आनी जेन्ना ती आमी चाल जातले, आमी पयलोच एग्जाम्पल घेतलेलो, मोटर चलोवपाची, गाडी चलोवपाची आमकां चाल जाल्या जाल्यार तें चलोवपाक आमी कॉन्फिडंट जाता न्हू. आमी कॉन्फिडंट जाता. टर्न घेवपाक हात कडकडचे ना, ब्रेक मारतली जाल्यार हात कडकडचे ना. कित्याक ते आमी चलोवन चलोवन जेन्ना आमची ती चाल जाल्या तेन्ना आमी ते कॉन्फिडन्सांनी वाडल्या. तर जेन्ना आमी तो भावार्थ जेन्ना एक ती चाल जाता तेन्ना देवाच्या उतराचेर आमचें कॉन्फिडन्सूय वाडटा. आतां कॉन्फिडन्स वाडटा ताजो मिनींग कितें? जेन्ना आमी कॉन्फिडन्स वाडटा म्हणटा देवाच्या उतराचेर तेन्ना आमच्या उतरांनी जे भाशेन दाविदान एक कॉन्फिडन्सान उतर उलयलें की म्हजो देव म्हाका साल्वार करतलो, गॅरंटीड. तेच भशेन आमी उलयतल्या म्हणून की म्हज्या देवान म्हाका पेकोणी दिल्या, गॅरंटीड. हांव आनीक लेफ्ट पळयना, रायट पळयना. माय कॉन्फिडन्स इज इन माय लॉर्ड. David said, my confidence is in my Lord. It is the Lord who is fighting for me. The same way, we become, आमी सारखे कॉन्फिडन्सान उलयता, म्हज्या देवान म्हाका पेकोणी दिल्या आनीक हांव कांयच पळयना. सरी तर देवान म्हणलां म्हज्या गांव्या वरवीं तुका पेकोणी मेळल्या, ती गॅरंटीड. दॅट इज कॉन्फिडन्स. तें कॉन्फिडन्स येता जेन्ना आमी शेगीत आमच्या आत्म्याक ते देवाच्या उतरांतल्यान जेवण दीत रावले. आमच्या आत्म्याक ते देवाच्या उतराचें जेवण दीत रावले तेन्ना ती चाल जावन आमकां ते देवाच्या उतराचेर कॉन्फिडन्स येता. कॉन्फिडन्साचो मिनींग होय की जेन्ना तें देवाचें उतर आमकां मेळटलें तेन्ना ताचेर आमकां एक्शन घेवंक जातलें. त्या देवाच्या उतराचेर आमकां एक्शन घेवंक जातलें. इमॅजीन करा, जरी तर दाविदान ही फकत उतरां उलयल्लो तो आनी हाजे ही उतरां उलोवन घरा गेल्लो, कितें जातलें आहलें? व्हडलें वॉर रान म्हणलेलें ताणें, म्हजो देव हू सेव्ड मी फ्रॉम द पॉ ऑफ द लायन, फ्रॉम द पॉ ऑफ द बेर, ही विल सेव मी फ्रॉम द फिलिस्टीन. म्हणना फुडें परतून घरा गेल्लो. He spoke words of faith, and according to those words, he also took an action. No, त्या उतराचेर ताणें एक्शन घेतलेलें, where he went and stood in front of the enemy. But did he stand with fear? God, I'm standing, but I don't know what is going to happen. Just you take care. No, he didn't. His attitude was not that. No, he stood with confidence. With confidence. Do we also stand with confidence? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I believe we are taught by the Lord to stand with confidence. Stand with confidence. Where the words that we speak, सोयतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. वेन वी स्पीक दोज वर्ड्स, त्या उतरांनी आमचो भावार्थ आहा, त्या उतराचेर आमचें कॉन्फिडन्स आहा आनी त्या उतराचेर आमी उबी रावल्या. भिरांतीन न्हू, पूण उबी रावन
आमचे जोईत आमी पळयता. डेविड डिड नॉट स्टँड एंड से गॉड गिव मी विक्ट्री, गिव मी विक्ट्री, गिव मी विक्ट्री. नो, ही ऑलरेडी सॉ द विक्ट्री. ताणें आपल्या मनान ती विक्ट्री ऑलरेडी पळयली. कित्याक तो जाणो आसलो देव जे भाशेन देवान आपल्याक पयलीं साल्वार केला ते भाशेन सेम देव आपल्याक सेम भाशेन ह्या फिलिस्टिना कडल्यान ह्या गोलायता कडल्यानूय साल्वार केला. हालेलुया. सेम इज फॉर अस. When we speak those words of faith, when we are confident on those words, त्या देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थान जी उलयल्या ताचेर आमी आमचें कॉन्फिडन्स दवरला, त्या कॉन्फिडन्सान आमी एक एक्शनूय घेतल्या की आमी हालची ना, आमी दवरची ना. दुयेंस जेन्ना येता तेन्ना आमी भिरांतीन भरची ना, तेन्ना आमी रडची ना, तेन्ना आमी दिमेर पडोन भीक मागची ना. आमचें कॉन्फिडन्स आहा देवाच्या उतराचेर जे आमकां सांगता जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणचें म्हाका पेकोणी मेवल्या. तर हांव स्टेप घेतलो, ऑलरेडी हांव बरो जालां कसो. दॅट इज अ कॉन्फिडन्स. दॅट इज अ कॉन्फिडन्स. म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी कितेंय पळोवंक मेळ दिसो, रिपोर्ट म्हाका कसलोय मेळ, पूण म्हजें कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर. रिपोर्ट म्हाका सगळो नेगेटीव जाला जायत, रिपोर्ट म्हाका सांगता जाय म्हजें सिट्युएशन, म्हजें दुयेंसान आनी कसलोच होप ना म्हणून, पूण म्हजें कॉन्फिडन्स कित्याचेर? त्या रिपोर्टाचेर न्हू. म्हजें कॉन्फिडन्स कित्याचेर? त्या दोतोराच्या उतराचेर न्हू. म्हजें कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर. जेन्ना हांव म्हजें कॉन्फिडन्स त्या देवाच्या उतराचेर दवरता की देवाचें उतर म्हाका सांगता की जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या, जाल्यार दोतोर आपल्याचें काम करता तेन्ना लेगून तो रिपोर्ट जो नेगेटीव आसलो तो देवाच्या उतरांतल्यान पॉझिटिव्ह जातलो. रिपोर्ट आसलो तो नेगेटीव आसलो तो पॉझिटिव्ह जातलो. जेन्ना डेविडाक नेगेटीव रिपोर्ट मेळ्ळो, आख्खे इस्रायल पौजेक नेगेटीव रिपोर्ट मेळ्ळो, तांकां आनी कितें होप दिसतालो ना, तांचे फुडल्यान आनी कसलोच होप नासलो. पूण जेन्ना डेविडान आपल्याचें कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर धरून, आपलें कॉन्फिडन्स देवाची जी पदवी आहा ताचेर धरून ताणें पावल मारलें, तेन्ना तांचो तो नेगेटीव रिपोर्ट आसलो, सारकें सिट्युएशन जें होपलेस आसलें तें एके घडयेन चेंज जालें. कोणाचे पदवेन? दाविदाचे पदवेन न्हू, देवाचे पदवेन. सेम आमचें सिट्युएशन. आमी जेन्ना आमचें कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर धरून आमचो भावार्थान ती उतरां उलयता तेन्ना देवाचे पदवेन आमचें सिट्युएशन चेंज जाता. आमचे पदवेन न्हू, देवाचे पदवेन तें सिट्युएशन चेंज जाता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. तर जरी तर आमी असले हे आमचो भावार्थ, असले भावार्थाचें जिवीत आमचें एक चाल जातली, जाल्यार आमी आमच्या आत्म्याक तें आत्मीक जेवण दिवपाक गरज. दीस आनी रात हें देवाचें उतर पोत्तून सांगता. दीस आनी रात म्हजें उतर तुमच्या आत्म्याक तुमी दीत रावात. कित्याक आत्मा एम्प्टी उरोंक जायना. जरी तर आमी आमच्या आत्म्याक देवाच्या उतरांतल्यान तो भावार्थ दीत रायना, देवाच्या उतराचें जेवण दीत रायना, दुसरे वाटेन येतलें उतर जें भिरांत घालतलें, जें हुस्को घालतलें, जी खोंती घालतलें. आनी जें आमच्या काळजान भरोन येता तें ताचेंच फळ आमकां पळोवंक मेळटलें. हुस्क्यो खोंती आमच्या काळजान भरतात, ते हुस्के खोंतीचें फळ पळोवंक मेळटलें. पूण जरी तर आमी दिसपट्टी देवाचें उतर घेवन तें देवाचें उतर आमच्या आत्म्याक जेवण म्हूण दितात, जाल्यार त्या देवाच्या उतरान जें बरेंपण आहा ताचें फळ आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळटलें. सिस्टम सेम, उतरांत आमच्या आत्म्याक जेवण दितात. आतां ती उतरां आमी हुस्क्या खोंतीची करता और देवाच्या उतराचेर दवरलेल्या भावार्थाची उतरां आमच्या आत्म्याक दिवन त्या भावार्थान आमचो आत्मा भरता, तें आमच्या हातीन. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
कोणाक टेस्टिमनी हा जे ह्या तुम्ही तुमच्या जिवितान केलां ताचो फळूय पयला. या सांग सिस्टर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सिस्टरीन भावार्थाचे खूप बरे शिकवले. आय थँक यू जीसस. येस, थँक यू जीसस. सिस्टरीन गेल्या संडे भावार्थाचे शिकयल्ले आणि भावार्थ वाडूंक जाय. सो म्हाकाय तशेंच प्रेशर येयलो सगळे घरान आणि हांव करता देवाचे. म्हाका खूब भावार्थ आसा कित्याक हांव जेन्ना जिजस हांव एनकावंटर जिजसा वांगडा जाला तेन्नाच म्हाका भावार्थ म्हाजे भितर खूब आसा. कित्याक हांवें डॅड आयजांक हिलींग दिला, डॅड इयर्सांक ओपन केला आणि जायते हिलिंग्स हांवें दिला. हांव ज्या जाग्यार आसलेले त्या आख्खे वाड्याचेर हांवें सांगले जेजू जेजू देव आणि खरेंच तांकां पांयाक हाताक आनी हिलींग सगळ्यांक. कित्याक म्हाक लेवल 16 हांवें ते घट धरून आसलेले म्हणून म्हाज्या जिवितान घडले ते. प्रेज गॉड. आणि फूल वाड्याक हांवें सांगले हांव फेमस न्हू पण जिजस फेमस जालो त्या वाड्यार. प्रेज गॉड. त्या रुमानसून म्हाका भायर बी काडलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. प्रेज गॉड. आणि हांव दुसऱ्या रुमान पावले. प्रेज गॉड. तशें भावार्थ कमी जावंक ना. भावार्थ म्हाजो घोव बिलीव करिना तरी हांवें सोडूंक ना. कित्याक हांवें घोवाचो मोग केलो. हांवें तेजे खातीर लग्न जालें तेज्या वांगडा. हांवें जेन्ना लग्न जालें ताका सांगलें बायबल आसा म्हाजे कडेन हांव रिडींग करतलें. सो तेणी म्हाका परमिशन दिलें वाच म्हणून. जेन्ना हांव वाचतालें तेन्ना म्हाका खूब त्रास तेणी दिले तरी हांवें सोडूंक ना. फुडें सरले. प्रेज गॉड. आय विल नॉट क्राय इन द नेम ऑफ जीजस. थँक यू जीजस. प्रेज गॉड. तरी भावार्थ वाडलो. प्रेज गॉड. थंयसून हांवें पिक्चर केले की ऑलरेडी देवान म्हाका जागो दिला, घर दिला, सगळें दिला भावार्थान. कित्याक भावार्थ आसले सगळें घडोवन येता. प्रेज गॉड. सो तशें म्हाजे सगळे जिवितान आज हांव आशिर्वादान भरला. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हांव म्हाज्या घोवाक पळयना तो कितले ट्रबल करता करूं न्ही हांव तेजेर फोकस ना. कित्याक देवान म्हाका चूज केला, देवान म्हाजो मोग केला आणि हांव देवा खातीर जितलें म्हणून हांव जियेता. कित्याक देवा खातीर, मनशा खातीर न्हू. तो आयज आसा फाल्यां ना पण हांव देव म्हाज्या वांगडा आसा. देव आमच्या वांगडा आसा आणि आमी देवा खातीर येयला ह्या संवसारान. देवान आमकां धाडला. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. सिस्टरीन खूब बरें शिकयलें गेले संडे. हांव 2-3 संडे येता पण म्हाज्या जिवितान इतले हांगा येता म्हणून म्हाका इतले त्रास डिफिकल्टी येता पण हांव भावार्थ सोडिना. हांव फुडें सरता कित्याक म्हाका जाय. कित्याक जशें भुरग्यांचे एग्जामी आसता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थाक वयता तशें एग्जामी वाडटा. फर्स्ट 10 आसता, 20 मार्क्स, 50 मार्क्स आसता. प्रेज गॉड. तशेंच हांव विश्वास करता की म्हाजोय टेस्ट वाडटा म्हाजो भावार्थ टेस्ट जाता. प्रेज गॉड. म्हाज्या घोवान प्लॅन केले थर्सडे की आमी MP वचपाचे टेम्पलान वर्शीप करपाक. तेणी म्हाका बेश्टें सांगूंक ना, न सांगता तेणी प्लॅन केलो आणि म्हाका कांयच खबर ना. हांव देवाच्या उतरान आसलेलें आणि म्हाका अचानकूच कळ्ळें की हांव प्लॅन करता आणि वचपाचें आमी 8 तारखेर. सो हांवें सांगलें होली स्पिरीट आय थँक यू. आय डोंट हॅव एनी वन टू शेअर these things but I will share you. You are my friend. Holy Spirit, help me. I don't want to go there. I don't want to go and worship that idol things. I want to worship my Lord in spirit and in truth. Praise God. And Holy Spirit, I shared you because you are my friend. Because Jesus gave me. You are my friend. Holy Spirit, please help me. So हांवें प्रे केलें. हांव टंग्सान गेलें कित्याक मॅथ्यू 21:22 सांगता यू कॅन प्रे फॉर एनीथींग एंड इफ यू हॅव फेथ यू विल रिसीव इट. थँक यू जीजस. हांवें 15 minutes हांवें प्रे केलें. सगळे ट्रेनिंगचे बुकींग, सगळे कॉन्टॅक्ट बी सगळे जाले.
पण हायन हिंमत हारूंक ना, हायन माझो भावर सोडूंक ना. हायन चलता फिरताना म्हणलें, इन जीसस नेम आय कॅन्सल दिस ट्रिप. In Jesus' name we will not go there. In Jesus' name we will not worship. And I cancel even my children to not go there. We will not worship. We will not bow my head also. I told Jesus, I shared my everything to Jesus, and Holy Spirit helped me really. Everything planned, but it really end time canceled that trip. That message came to my husband. That book already train is full. Already 40 patients are waiting. So praise God to hallelujah Jesus that we are not going cancel this trip. Praise God, because my faith is grown. Praise God, I have faith, and we have to grow our faith more and more. We have to learn the word of God every day. As we hunger for the food, as we want tasty food, even the word of God is very tasty. Praise God, hallelujah, because word of God is saying, one will not live by bread alone, but by every word of God. Matthew 4:4. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. I thank you, Jesus. All glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Yeah. God bless. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळी बरी आहात? एकदम बरी आहा म्हणा देवाची कृपेन. आमकां जेजून जिवीत दवरल्यात. आयज आमकां आनी एक दीस मेवला पळोवपाक. हे व्हडले भाग एक्चुअली. कितले जाण आमचे बारबोचे नान. हालेलुया. आयसान बरी आहा म्हणनाका प्लीज. कितें म्हणा? एकदम ब्लेस्ड रायट. कितें म्हणा? ब्लेस्ड. आमी ब्लेस्ड म्हणत जाल्यार कितें जातलें? दुसरे लोक शिंगतलो. दुसरो लोक आमी कित्याक बरी आहा म्हणटात जाणा तुमी? कोणी विचारलें के हाय तूं को हाय तूं कितें म्हणटा आमी चडशे बरी हांव कित्याक लागून जाणात सांगशात? कोण नको? आमकां शिकयल्यान. आमकां शिकयल्यान. आमी कितें शिकयलां तें आमी फॉलो करता. म्हणल्यार खूब वस्तू आमकां रॉंग शिकयल्यात. कितें शिकयल्यात? रॉंग शिकयल्यात. एकल्या मनशान म्हाका विचारलें तूं को हाय? हांवें सांगलें हांव देवाचे कृपेन बरो आहा. तो म्हणलो म्हाका सोबना म्हण लागलो. हांव मातसो हाल्लो. हांव हाल्लो तें म्हटलां म्हणून. हांवें सांगलें तें कित्याक म्हणटाय तूं सोबना? तो म्हणलो लागलो कितल्या लोकांक हात नान, पांय नान, दोळे नान, आनी तूं खाली म्हणटाय बरो आहा? तुवें म्हणूंक जाय म्हणूंक लागलो एकदम बरो आहा. कितें? एकदम बरो आहा म्हणूंक जाय. आनी एक तेणें म्हाका शिकयलें कितें जाणात तुमी? तेणें सांगलें तुका आपूण शिकयता तूं वच आनी दुसऱ्यांक शिकय. That was too much, which I could not digest. It was too much, no? मागीर म्हणलो सगळो संवसार शिंगतलो. तें जालें म्हणलें सारकें उलयता तें मेक सेन्स न्हू. तो म्हणलो तुज्या मायन शिकयल्लें चायेन साखर घालूंक म्हणून तूं साखर घालताय लागलो. मीठ घालूंक शिकयल्लें जाल्यार तूं कितें घालपाचोय? That also makes sense, because whatever we are taught, basically we are following on this earth. आमकां शिकयलां न्हू मेल्या उपरांत आमी कोणाचे काश्यांचेर फुलां घालता. जितो आसतना बाबड्याक ताका चावी दिवंक नासली 10 रुपयाची. हालेलुया. हालेलुया. ते कितें जालां चडशे आमी कितें सांगूंक सोदता? आमी चडशे आमकां रॉंग शिकयलां तें आमी फॉलो करता. आतां प्लीज आमी आतां सान करेक्ट करया. आमी अगर येता कित्याक? आमी हांगा कित्याक येता? देवाचें उतर शिंगपाक. तर आमकां खूब हांगा शिकवण मेवता. एक न्यू वस्तू आमी शिकता. आयज हांव ह्या सगळें हांव शिकलां. रेतीर देवाच्या उतरा वरवीं हें सगळें हांव शिकलां. हालेलुया. 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 काल हांव म्हापशां वयतालो बाजारान, आनी सडनली हांवें पळयलो लोक सगळो एकठांय जाला. थंग जाल्यार एक्सिडेंट जाल्लो आनी एकलो सिरियस आहलो. दादलो निल्लो सारको सिरियस आहा. आनी लोक सगळो एकठांय जाला आनी कितें कितें म्हणटा तेचे तकलेक आतां माल लागला. तो गेलो उसवलो मेलो. हांवें म्हाजी स्कूटर पार्क केली आनी डायरेक्ट गेलो आनी जेजू म्हणलें तुवें म्हणलें मार्क 16, 18 and 19, those who believe in you and when they lay hands on the sick they will recover.
आणि त्याच वक्तार हांवें हात काडलो आनी म्हाजो दवरलो आनी पोत्तून म्हणलें 1 Peter 2:24 जेजू तुवें बरोवन दवरलां तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. आनी जें उतर हांवें म्हटलें आरे जेजू तुज्या गायांनी रोगतान म्हाजो भाव बरो जालो 2 मिनटांनी. आनी पोत्तून तिसरी वस्त कितें केली आय कमांडेड द सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस. आय कमांड यू एवरी सिकनेस एवरी पेन फ्रॉम हिज बॉडी टू लीव हिम रायट नाव and go at the feet of your cross. And thank you Jesus for answering my prayer. तुम्ही पळय कितें पळयतले मिरेकल जाणा तो पळय अनकॉन्शियस 10-15 मिनटां आलो तो मनीस उठलो आनी बसलो. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव कितें सांगूंक सोदता जाणा आमकां हे सोयीक मेवतात. हांवें बरो करूंक ना ताका जेजून बरो केला. हांव हिचोरी वाटे बाजारान पासून कोण ती बँडेजी बांदून भोंवत न्हू कोणूय हांव तेचेर हांव रोखडो प्रेयर करूंक सांगता प्लीज कॅन आय प्रे. हांव खूब लोकांक पळयता बँडेजी कोणाक बांदलेले आसतात न्हू पांयांक हातींक बा कोण कुणटात बा पळयलां तुवें थंय एकले चेडवाचेर हांवें मागणें केलें तें कुणटालें तें बँडेज पयलीं ताका पांय कितें जालां ना म्हणालें हें जालां मातशें कितें स्प्रेन जालां आनी तेंच्यांनी कॅन आय प्रे ओ यू जीजस वील हील यू. कितें त्याच वक्तार हांवें प्रेयर केलें आनी तें चलोन बरे भाशेन चलोन कुणपाचें बंद जालें तेचें. कितें तर जेजू आमचे आमकां उजार कोणाक कोत्तलो आमकां कोत्तलो. जेजून कितें म्हणलां उतरान दोज हू बिलीव इन मी एंड व्हेन दे ले हँड्स ऑन द सिक दे वील डाय. कितें म्हणलां रिकवर म्हणलां म्हणल्यार कोणाक म्हणलां हे उतर आमी हात दोत्तात जे जो कोण आपणाचे स्वत मानता आनी जेन्ना ते पिडेस्तांचेर हात दोत्तेले तेन्ना ती बरी जातली. तर हात कोणें धरूंक जाय आतां आमी धरूंक जाय न्हू तेन्ना ती बरी जातली. आतां कितें जालां चडशें आमी हात धरिना न्हू त्या भाशेन लोक कितें जाता मरोन वयता न्हू. तर चूक कोणाची आमची आमकां आतां भाट ध्यान दिलाय देहाच्या उतरा वरवीं अगर कितें जाता अगर आमकां देहाचें उतर आयकोन कितें जाता भाट येता म्हणल्यार आमी ते वचोन आमी खूब लोक कितें चिंता जाणा आमच्या बऱ्यापणाक लागोन लोक बरो जाता म्हणून. प्लीज मातशी रागात जायनाका. आमी बरी आहा म्हणून आतां हांव बरो आहा म्हणून तो मनीस बरो जावंक ना. तो मनीस बरो जाला कित्याक जेजूचे भासावणेक लागोन. जेजू आपणाचे भासावणेक विश्वासी. Jesus is faithful to his word, to his promise. Whatever he says, he does. जेजू कितें पळय बरें म्हणटा तें आपूण कोत्तात. त्या म्हाज्या बऱ्यापणाक तुमच्या बऱ्यापणाक लागून कोण बरो जायना. जेजून म्हणूंक ना जो कोण बरो आहा तोच हात धरा आनी तेन्ना दुयेंत बरें जातलें. बरयलां तें हें ना जेजून बरयलां फकत एकूच जो कोण आपणाचे स्वत मानता पळय एका उतराक कितें आसता मिनींग आसता. एका उतराक मिनींग आसता तें आमी फकत तें चिंतूंक जाय. कितें बरयलां तें आमी बरे भाशेन चिंतूंक जाय. आनी जेन्ना आमी पिडेस्तांचेर हात धरतल्यो तेन्ना ते बरें जातले. तर आयज सान प्लीज हेली ऑपॉर्च्युनिटी मेळता जाल्यार आमी उजार करुया कित्याक जेजूक महिमा वयता. ग्लोरी गोज टू गॉड. जेजून बरो केला तेका हांवें बरो करूंक ना. म्हाका जाय महिमा जेजूक दिल्ली. हांव खूब चडशे लोकांक मागणी करता तेंकांय सांगता म्हाजें नांव सांगो नाका बरो केला म्हणून. कोणाचें नांव सांगा जेजूचें नांव सांगा. जेजून बरो केला हांवें बरो करूंक ना. जेजू फकत मनशाक आमकां उजार कोत्ता. कितें कोत्ता उजार कोत्ता. वी आर द इन्स्ट्रुमेंट. आमी तर हात दोन ना जाल्यार कोणूच बरो जायचो ना कित्याक जेजून बरयलां न्हू उतराक तें उतर सोत आनी जेजू कितें बरयलां तें उतराचेर विश्वासी रावता. तर आयज सान हांव खूब आमकां खूब सोयीक मेवतात. कितें खूब सोयीक मेवतात तें आमी उजार करया. तेन्ना कितें जातलें देहाक महिमा वयतली आनी देहाचें नांव पोरकोट जातलें. देहाचें नांव पोरकोट जातलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. Sorry. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हांव जे पळय कितें उलयतलें तें सगलें देवाक महिमा. Two years back, I had this sickness, I had cancer. And पयले म्हाका हें दिसतालें, भिरांत येयली. But then I had just started to go to Kalangut आणि ब्रदर जॉन्सनाचे प्रिचिंग बी हांव आयकतालें. And I told this to brother Johnson. तो म्हणा डोंट अटर अ वर्ड, तें सिकनेस तुज्या तोंडानूच घेयनाकाय. आणि and he told me one more thing, don't go and tell everyone that you have this. हांवें तें म्हाज्या मोतीन दवरलें. I even didn't tell my mother. She's crying. कोणाकूच ना, डॅडीकूय सांगूंक ना, मामीकूय सांगूंक ना. And I had to go for checkups. आनी ती विचारताली म्हाका, तूं कित्याक वयता बाय कितें? हांवें कांय ना, ते बेश्टे जस्ट चॅकअप कोत्ता आनी हांव येता. नथींग टू वरी. देन इवन रिलेटिव्सांक पासून आय डिडंट टेल. आनी फकत म्हाजें आहलें 1 Peter 2:24, फकत Jesus by your wounds I am completely healed. कितेंय कोत्ता, इवन when I'm doing something, कितेंय कोत्ता, फकत Jesus by your wounds I am completely healed. Even my son, even my husband, they used to say. आणि सगळे गोत. Then I had to take chemo. Chemoच्या वक्तार it was COVID time. COVID जाल्लें, but there was एक कितें नें येतालें. But I tell you, by the grace of God, chemo घेता आसतना doctor was worried. म्हणजे म्हाका कितें तोंडणी जाय, तो I can get fever and all, no? Be careful आं, डॉक्टर म्हणटालो. बट हांव म्हणटालें, जेजू म्हाका कांयच जावचें ना, बिकॉज आय एम ऑलरेडी हील्ड बाय युअर वुंड्स. एंड प्रेज गॉड, आय टेल यू, म्हाका एक तोंडणी जावंक ना, एक फिवर ना, कांयच ना. एंड ऑल माय रिपोर्ट्स आय हॅज टू गो बिफोर टेकिंग किमो, आय हॅज टू गो फॉर चॅकअप, ब्लड टेस्टाक. सो ऑल द ब्लड टेस्ट वूड कम नॉर्मल. सगळे डॉक्टर यूज्ड टू से नथींग टू वरी, सगळे तुजे ब्लड टेस्ट बरे आहा, यू कॅन गो फॉर किमो. बिकॉज इवन इफ मातशी तोंडणी पासून आसल्यार आय कुडंट टेक किमो. सो इवन वेन आय वॉज टेकिंग किमो, म्हाका तें घालताले तेन्ना हांव म्हणटा, जिजस, दीस इज नॉट दीस मेडिसीन, दीस इज युअर ब्लड दॅट इज गोईंग इन टू माय बॉडी. आनी Jesus healed me completely. Now I am completely healed. Praise God. Thank you. Yeah. And magir no, after that side effects I used to get मातशे, पूण तितले न्हू. लोक म्हाका पळयतालो, this to म्हणजे पळयतालो म्हाका तो, आनी तुजे केंस वचोंक ना. प्रेज गॉड, म्हजे केंस देवान तहेच दवरले, म्हजे केंस वचोंक ना. येस. एंड वन मोर, आतां जस्ट 2 दीस जाले, रातची मामी न्हिदोंक गेली, सगळीं न्हिदोंक गेली, आनी हांवें दिसता गॅसीर मातशें उदक कितें दवरलेलें तापोवंक. सो इंडक्शनाचेर दवरूंक ना, हांवें गॅसीर दवरलें. आनी हांवें म्हटलें वयतलें आनी येतलें. एंड हांव भितर येवंकूच ना, किचनान हांव येवंकूच ना. गॅस दिसता ऑनूच उरली. आनी आय थिंक एट 12 o'clock or something I went. आनी मामी जेन्ना 7 o'clock something, she used to get up in between and all, but that day she didn't get up. मोदे 3 or 4 ती उठताली. She didn't get up that day. So 7 कितें उठली ती, गॅसीर सगळो गॅस सगळो रेड जाला, तांबडो जाला, बट नथिंग हॅपन्ड. कांयच जावंक ना. एवरीथिंग वॉज ऑल रायट. गॉड वॉज देयर. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू लॉर्ड जीसस. एंड वन मोर थिंग, कितें आतां ब्रादरान जशें सांगलें, कितें जिवीत आनी मरण तुमचे जिबेर आसा, जिबेर आहा म्हणून. ते इवन आय टू नॉट, इवन कितें म्हाका जातालें पासून जाल्यार केन्ना सांगोना आसलें म्हाका कितें जाता पण, कित्याक म्हाका खबर आसली सेटन रावता म्हज्या तोंडांसान उतरां भायर सरपाक, म्हणून हांव रावना. बट आय टेल यू, खरेंच तें म्हाजें कांयच म्हाका इवन म्हणटालें, जीसस बाय युअर वुंड्स आय एम कंप्लिटली हील्ड.
हांव जेजूच्या गायांनी म्हाका बरें केलां. खरेंच म्हाका ती पिकोवणी ऑलरेडी मेवताली, कांयच जायनासलें. थँक्यू जीसस. ऑल ग्लोरी टू गॉड. ओके, थँक्यू. Yes. ओके, चल. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Doidão, pô, yeah? Our Father, what can we compare your love to, Lord? There's nothing that we can compare your love to. The way you work in our lives, it's so amazing. It's beyond our thinking, it's beyond our imagination. आमच्यांनी चिंतोंक पासून जायना म्हाका बापा, तूं कितलो आमचो मोग कोत्ताय आनी तूं कशे भाशेन आमच्या जिवितान दर एका दिसा दर एके घडये तूं आमकां हात लायताय. Thank you, Lord, for pouring out your love in our lives like this. Thank you, Lord, that you love each and every one of us the same that you loved your Son, Jesus Christ. You don't see us as outsiders anymore. You see us just as you see your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, that you have accepted us, even though we did not deserve. Even though we had chosen to go far from you, Lord, you called us and you accepted us back. And lovingly, you took us into your arms. So that now there is no more separation between you and us. Thank you, Lord, that in your love you have given us everything of yours. Everything, Lord. Nothing of ours, everything of yours, Lord. This life that we live today, it is not our life, it is the life of Jesus Christ that we live. This faith that we live with, it is not our faith, it is the faith of Jesus Christ that we live with. This righteous life that we live, it is not our righteousness, Lord, it is the righteousness of our Lord Jesus Christ. This peace, Lord, we have not earned it, but you have given us your peace. This victory, Lord, that we live with today, we have not fought for it, you fought for it, and you gave it to us freely in your grace. Lord, thank you for making us victorious in Jesus Christ. Thank you, Lord, for making us your children. Even when we were sinners, Lord, you sent your Son to die for us, not looking at our sin, but only looking at the love that you had for us. Today, Lord, you do not look at any sin that we might have, but only the blood of Jesus Christ that has cleansed us and made us clean. You only look at the blood of Jesus that has washed away our sins, washed away every infirmity, washed away every sickness, washed away every fear. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving us your life. Thank you, Lord, for making us worthy of standing before you with confidence.
Yes, Lord, we live now in your kingdom. We are on this earth, but the life that we live, Lord, it is a life that you have given us, a life of your kingdom, a life of authority, a life of joy, a life of peace, a life of forgiveness, and a life filled with your love, Lord. Lord, we thank you and we praise you in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah.